Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Brother, start करिए. Praise You God. need the opening prayer, brother. मंगळा बापा आयच्या या वर्त्या सकाळीच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घां दिता फाटल्या 3 दिसांनी जायती सता तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन उगडापे केली. कितें तुवें आमकां शिकयलाय हर एक आमच्या जिवितांत खरी रुपा घालूंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां कुमक कर. परत समया आम्ही तुझ्या हजरपणावर बसल्या तुझे उतार ऐकूंक आणि शिकोंक केदाळा तुझे उतार आम्ही ऐकता आणि शिकता आणि आमच्या जिवितांत कार्य रुपा घालता तेन्ना त्या उतारांतली सकत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार, तूं आमचो कुमकदार जावन आसाय. तुका कळीत आसा आमच्या जिवितांत काही उणेपण आसा, काही आमी सारखे करूंक आसा, हर एक तुका कळीत आसा. आयच्या दिसा या रितीच्या निमाण्या दिसा या भावा मुखांद्र त्या उतरा मारिफात आमी काही चुकोवन गेल्या आमी काही चूक सारखी करूंक आसा. तुझ्या उतरा प्रमाणे तुवें आमकां उगडापेन दिवच्या पसत आमी तुका अर्घां दिता. हर एक भाऊ कितें शिकयता हर एक ते तुवें उलोवचें म्हळ्यार सत आमी हर एकल्यांनी जाणा जावंक आमचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे, आत्मीक खाण, आत्मीक मौन तुवें उगडचे पसत आमी तुका अर्घां दिता. अशें हर एक उतार भावार्थान सत म्हणूंक तूं आमकां कुमक कर. सांगतास तूं आमकां कितें शिकयताय ते आमच्या जिवितांत आमी कार्य रुपा घालून हेरांकी शिकोंक कुमक कर. सांगतास हर एक उतार सोंपेपणी समजूंक ती समजुणी जाणवाय तुझ्या कृपेन पवित्र म्हणजे सक्तीन फाव केल्ल्या पसत अर्घां दिता. सांगताच सरळ उदाहरणा मुखांत हर एक उतार विवरण दिवंक ती जाणवाय तुवें फाव केल्ल्या पसत ती अर्घां दिता. सांगतास हर एक उतार अद्भुत खुणांनी थिरकच्या पसत ती अर्घां दिता. अशें हर एकल्यांनी हे जिवी दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता जेजूच्या नावान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Very beautiful prayer, brother. Very beautiful prayer. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. So let's go today to 1 Peter chapter 3. आता आम्ही या पहिलं पेद्रो 3रा अध्याय Chapter 3 verse 7. 7वी ओळी जावन 1 Peter 3:7. 3 verse 7. येस. तेसपरी तुम्ही गवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सवे एकच जिविताच्या देण्यासो सादैजिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. अचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावंक खंयचीच अडकळ आसचिना. कंटिन्यू. Can you read it one more time, brother? Can you read it one more time? तेसपरी तुम्ही गवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनांत दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सवे एकच जिविताच्या देण्यासो सहा दायजिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. अचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावंक खंयचीच अडकळ आसचिना. प्रेज गॉड. So in English it says, likewise, इंग्लिशान बरयला त्याप्रमाणे husbands, गोवानो live with your wives in an understanding way. तांच्या सांगाता तांकां समजून घेया. Showing honor to the woman तांकां मान दिया. as a weakest vessel. कित्याक तांणी आमच्या अस्कत जावन आसात म्हणले Since खातीर they are heirs with you of the grace of life. honor wife and true weakest being heirs So that together. तांणी may आमची not be
सांगातीन या दाई जी जाऊन आसात देवाच्या कृपे वरवीं आमच्या जिवितांत, so that your prayers may not be hindered. त्या देखून आमच्या मागण्याक कसलीच अडखळ आसची ना म्हणून. That's an important statement last, that your prayers may not be hindered. त्या देखून हे गरजेचे जावन आसा आमच्या मागण्याक कसलच अडखळ जावची ना म्हणून. So the word of God is teaching us, for our prayers to be fruitful and to be effective, we must operate in love with our spouse. आमचे मागणे फळादीक जायचे तर आमच्या जिवितान आम्ही आमच्या सांगातीने सो मोग करीजे आणि तांकां मान दिजे म्हणून सांगता. The first thing the Lord teaches us how to treat our own life, our own wife. पहिल्यान पहिले आमकां सोमी कळीत करता आमच्याच बायलांचो आमी तांकां खंयच्या रितीन पळयचे म्हणल्या विशयान शिकयता. It is not a suggestion, it is a command. हे एक सजेशन मात न्ही, हे एक आज्ञा जावन आसा. The first thing he says, live in an understanding way according to knowledge. पहिले तांकां समजून त्या जाणवायेन चलोवंक आमकां उलो दिता. So we husbands are to be thoughtful. कित्याक घोवांक जायते समजूणी आसा चिंताप. We have to be considerate. आमकां कळीत आसता हर एक सांगचे सदारण. We have to be in patience. आमी सोसणीकाय आसची गरज. We have to seek to understand our wives. आमी त्या देखून आमच्या बायलांक समजून काडूंचे गरजेचे जावन आसा. Their nature, their emotions, their needs. तांचो स्वभाव, तांचो मनोभाव, तांची गरजे विशयांत. Their concerns. तांकां कितें गरज आसा त्या विशयांत. And that means there should be a constant effort or loving effort to know her intimately. ताचो अर्थ आमी निरंतर ताका चड आनी चड मोगा वरवीं आमी जाणा जावंक आसा तिचे विशयान. It's a deep intimacy relationship. ती एक गुणाय असो एक एकवट या एक संबंध जावन आसा तो. That's why the Bible compares the husband and wife relationship as Christ and the church. त्या देखून घोवा बैलांचो तो एक गुणायचो संबंध जिजू क्रिस्तातही आमकां तो लागू करता. Christ is the husband and the church is the bride. क्रिस्त घोव जावन आसा आनी सभा ताची व्हंकल जावन आसा. And that's why he is actively seeking to comfort us, comfort our emotions, our needs, our care and everything. त्या देखून आमकां निरंतर आमकां कितें गरज आसा, आमकां कितें समाधान गरज आसा, हरी एक ते त्या देखून जावन आसा आमच्या जिवितान. And that is why Jesus as a husband is willing to sacrifice his life for his bride, the church. त्या देखून जिजू एक घोवा बरी आपल्या सभे बसो तो आपणाचो जीव सॅक्रिफायस करता. He is willing to be a substitute for his spouse to save her from eternal damnation. स्वाकुशेन ताच्या सांगातीक नासाच्या वाटेदान बचाव करच्या बसो तो आपणाचो तो त्याग करता. The Bible says, husbands, show your wives the same honor. त्या देखून पवित्र पुस्तक सांगता त्याच प्रमाणे घोवांनी तांच्या बायलांक ह्या रितीचो मान दिवचो गरजेचे जावन आसा म्हणून कळीत करता. That means show them respect, show them value, show them their dignity and treat them their worth. त्या देखून तांकां मान गौरव हरी एक तांची गरज आमी समजूंक आसा, दिवंक आसा आमी. Now when the Bible speaks about the wife as a weaker vessel, it does not mean that she is spiritually weak. पवित्र पुस्तक सांगता ती अस्कत, ताचो अर्थ न्ही की ती आत्मीक संगतीन अस्कत म्हणून. She is intellectually weak. Means In her intelligence she is inferior than the husband. That does not mean that. ताची मनांत आसूंक बरो, बट फिजिकली
नाही त्या No, 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 रीतीनं. no, 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 no. What it means is, when he's saying the weaker vessel, the wife is a weaker vessel, it does not mean she's weak in her intelligence. हा तसो अर्थ कितें म्हळ्यार अस्कत म्हळ्यार तिच्या जाणवायन ती अस्कत असा म्हण न्ही. But समजून she might be physically delicate and physically fragile. तिच्या भौतीक हेतून ती इले पळोवंक काय म्हणटात अस्कत फ्रजायल आसूंक पुरो. And also in the society, yeah, her position in the society is more man dominated rather than woman dominated. So she is on a weaker side. ओके संसारी दृश्टीन पळोवचें जाल्यार दादल्यांक आसलो तितलो मान या गौरव त्या रितीन तिका असो आसाना ताच्या की इले अस्कत म्हण येत. So that is why she deserves more of her husband's protection. त्या देखून ती स्त्री एक चड आनी चड गोवातावन रक्षण गरज आसा. He requires his gentle care. आणि तिने जागृत गोवान तिचो जागृतीन सांबाळ करूंक आसा. Because many places in the world there is a discrimination between a man and a woman. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत जायत्या जाग्यांनी दादल्या आनी स्त्रियां मध्ये भेदभाव आसा. The men are treated superior compared to the woman. दादल्यांक स्त्रियांच्या की चड व्हरत्या मानान लेखतात. So the Bible says you treat her as your own. त्या देखून पवित्र पुस्तक सांगता बाईलेक आपणाचीच म्हणल्यार त्या मनोभावान आमी पळयचे म्हणून. You don't lower yourself to her level, but you raise her to your level. तसो अर्थ तुवें सकल जावचे न्ही, त्या स्त्रियेक तुज्या मट्टाक तुवें उखलून हाडूंक आसा. The Bible says you are heirs. The spouse, both the spouse are heirs of the grace of life. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कृपेकाल दोगी सहा दायजीन जावन आसा सर्गींच्यो. Under the grace of God, they are both equal. They are not high and low. देवाच्या कृपे मुखार एकांतान व्हड ल्हान एक दोगी समान जावन आसात. And this is the foundational reason for honor. त्या देखून ही जावन आसा बुन्याद गौरव या मान दिवंक. So the wife is not an opponent. She is an equal partner in salvation. ती आमची विरोध ओपनमेंट न्ही, तर आमच्या सांगाता ती एक सांगाता वावर करची जावन आसा. She has the same eternal life like you and me. कितें म्हाका आसा सस्ताचें जिवीत तिकाय आसा तें जिवीत. She shares the full grace of God equally. तितलेंच न्ही, देवाची कृपाय ती संपूर्ण रितीन एकामेका वांटता. And the Bible says if we follow this command, then our prayers will not be hindered. केदना आमी जेजू देवान दिली ही आज्ञा आमी पाळटाव तेदना आमचे मागणे केदीस अडकळे विणे आसता या फळादीक जाता. This is a deep secret that our practical spiritual consequences is when the husband relationship with God, which is through prayer, through study of the word, is also directly linked to how he is treating his wife. हे जावन आसा एक गुंड सत गोव कशें चलता आनी खंयच्या रितीन तिका पळयता ताच्या वयर हे वंदून आसा. For example, if he is disrespecting his wife, insulting his wife, putting her down in public, एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जो कोण व्यक्ती तिच्या बाईलेक इन्सल्ट करता सक्ता मुखार अवमान करता या निंदा करता तर there is a lack of understanding. ते कितें कारण म्हळ्यार तांच्या मध्ये एकामेका समजणी ना, अंडरस्टँडिंग ना. And this becomes a spiritual barrier. ते जावन आसा एक आत्मिक आदर्शाक एक अडकळ या विरोध. Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण हांव दिता. This husband is a man who goes for Bible study. एक व्यक्ती असलो तो देवाचे उतार शिकूंक येतलो. He is very faithful in his tithing and his offerings.
अरी एक दशमांश दिवसांत या किती दिवसांत भवार्थी सारख्या रीतीन तो करतलो. He is very good in praying. तितलेच नाही मागण्यांनी तो बरे करण्यासाठी मागण्या बऱ्या करतलो. His relationship with his wife is not good. जाल्यार त्याच्या बाईले सांगता ताचो संबंध सारको नातलो. He is bitter. तो कोटसानेन भरलो. He is insulting. तो निंदा करतलो. He is offended. तो दुखयतलो मन. He treats his wife very, very inferior. मस्त बाईले एक मस्त कीळ मट्टान तो हे करतलो, बिहेव करतलो. Now, when he lives in a life like that, जो व्यक्ती या प्रमाणे जीवन आसा तर according to the word of God, देवाच्या उतराप्रमाणे he is not united with his wife in the full grace of life. त्याच्या देवाच्या कृपेकाल त्याच्या संगाती सांगता तो एकवटो ना. He has been undervaluing his wife. ताने बाईले एक कीळ दृश्यान पळोवन आसा तो. Even though they both are heirs, but they are not united to enjoy the benefits of being an heir. सहाजायनी जाऊन असल्यारी किती पुरा अनुभव करीत येत आणि एक जायनातल्या वरवी त्यांच्या जीवितांत ते अनुभव करूंक जायना. The Bible teaches such kind of treatment as a direct consequences on his prayer life and also in his own spiritual life. पवित्र पुस्तक किती सांगता म्हळ्यार असो परिणाम त्याच्या आत्मिक जिवितांती असा आणि त्याच्या कुटुंबा जिवितांती असो परिणाम पडटा. He finds himself with different kinds of issues in life. He's sweating in his prayer. He's trying to get things organized, but everything is going crazy. त्याच्या आत्मिक जिवितांती मागण्या जिवितांती त्याचा परिणाम पडटा. तो सारखे करून घेता जाल्यार खंयचेय ते सारख्या रीतीन जायनात. He is trying to get his healing, but in spite of all the prayers, his condition is getting worse. ताका जाय भलायकी मागण्या करता जाल्यार मागण्याचो फळ जावन ताची भलायकी बरी जायना आणि की पाड जाता. But one day he comes to know the truth of this area of his life. जतना एक दीस ताका हे सत कळी जाता खंयच्या जाग्यार तो सुकोन गेला म्हणले. The wife has been forgiving him continuously. वायल ताका निरंतर बोक्षणे दिवन आसा. But one day he repents. केदाळा एक दीस ओ भाऊ पश्चातापावता. Their relationship is restored. तेदाळा परत तुटलो सो संबंध एक जाता. The grace is flowing with full flow, and as heirs of the kingdom, they enjoy the benefits of salvation. आता किती जाता तो पश्चाताप पावल्या वरवी परत तांणी देवाच्या कृपेची सादायजी न जातात आणि ताचे पुरा सकड परिणाम तांच्या जिवितांत ते अनुभव करतात. In no time he receives the benefit of healing. चिंतिनातल्या बरी ताची भलायकी ताका फाटी मेळटा. What was the reason of the block? ताचे कारण किते हे अडकळ किते जावन असली याच्या पहिले ताच्या जिवितांत भलायकेक जावन दी तांणी करच्या कामाक पुरा अडकळ किते जावन असली. The mistreating of his relationship with his spouse. किते म्हळ्यार तांच्या मध्ये सारको संबंध नटल्या वरवी एकामेका ते कारण जावन असले. Now, how many marriages and how many families do you think are going through this hindrance because of not knowing this truth, and they have been really playing hard, working hard, sweating to get a breakthrough, but it's all being blocked. And the block is not from the devil, it's not from anybody outside, but it's the bitter relationship between the spouse. जायत्यो काजारी जोडी आणि कुटुंबा जिवितांत अशें जावन आसा की तांणी जायते प्रयत्न करतात एक बरें जावंक, पूण तांचे थंय ती कोटसाण आसल्या वरवी तांच्या जिवितांत जायते तांणी वायटच अनुभव करन आसात. You just pause for a moment and think about this. When you were bitter with your spouse, look at your life, and then the Lord came into your life, you changed your life, and now that bitterness is gone,
relationship with your spouse has become beautiful. The word of God is ruling over your life. Now just see how the benefits of the salvation is coming to you sweatlessly, absolutely free. पळया आमच्या जिवितांत ही एक घडी आम्ही वगोत रावन आम्ही चिंतया आमच्या जिवितांत आमच्या सांगातीन थंय असले परा जाताना खंयच्या परा परिस्थितीत असल्या जेन्ना आमकां सत कळी जाता आम्ही परत आम्ही पश्चाताप पावता तेन्ना कितें पुरो आम्ही होगडायले परत आमच्या जिवितांत रिस्टोरेशन एक जावंक सुरू जाता. But if this bitter relationship continues, it's end up in it activates the curse, and the curse gives birth to divorce and separation and destruction of marriage and families and generation. जर तर तो आनीकी कोर्सान असो अनुभव आम्ही भितर जावन मुखार सरस जाल्यार आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमचे नासाच्या वाटेन येता आमच्या आनीकी शिरापाकाल आमी जियेता ते आमकां मात्र न्ही आमच्या मुखल्या मुखल्या काय म्हणटात संततेकी ते मुखारसून व्हरून येता. What do you think about it, Peter? Yes, brother, it's correct. I've We seen are it good. happen in my own life. It was Yes. total destruction and destruction and destruction. It was only after restoration that everything began to flow from the kingdom of God sweatlessly and in abundance. तेच हेच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांवें जिवितांत अनुभव केला म्हजे जिवीत नासाच्या वाटाक वचून आसले पूण देवाच्या कृपेकाल देवाच्या उतरांत फाटी आयल्या उपरांत परत म्हजो बांद संगत आमी एक जाले ताच्या मरिफात ते बरेपण म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्ले. The Bible is teaching us a direct link between the spouses together and the link with God. If that link is hindered, then the link between God and you also gets damaged and and gets blocked. And now that block will stop all that Jesus has earned for us on the cross, which is our inheritance, which is given to us freely as a gift from God. त्याच रीतीन गोबाईलामध्ये अशें जाता जाल्यार कितें तांचे ते प्रॉब्लेम समस्या उपजातात त्याच प्रमाणे देवाचोय म्हजो संबंध आसा तर म्हज्या जिवितांत जिजून कितें म्हज्या जिवितांत पुरा कण दवरला त्या म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक ती एक अडकळ जावन आसा. What do you say? Can you ask Yes. people what do they say after listening to this verse? हे उतार तुम्ही ऐकल्या उपरांत तुमकां कितें भोगले ओडोल वाचले हांवें कस बरी तुम्ही गवानो श्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदासून जियेया तुमचे सवे एकच जिविताच्या जेण्यासो सादायजीनी ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावंक खंयचीच अडकळ आसची ना. हे आता ब्रदरान व्यवहार दिवन सांगले ते ऐकल्या उपरांत तुमकां आता कशें भोगता तुमचो अभिप्राय कितें. What is the truth that you know? What is your response to this truth? वय जर तर आम्ही त्या कोर्सान नसल्यार जायते पटी आमचो संबंध पाड जाल्लो पण केदाळा सत कळीत जाले ताच्या उपरांत परत देवाच्या कृपेन परत तो पाटी बांधून आयलो. What are they saying, brother? तुम्ही कितें म्हणटात. दादल्यांक दोन्ही वाटेन जाता एक्सपेशली दादलो दिला. It is actually both the ways, but because we are in the society, in the community, man is dominating over his wife. That's why it's talking about the husband. कित्याक म्हळ्यार हे सवाल दोगांयकी पूण संवसारी रितीन आमकां कळीत आसा स्त्रियांच्या की चड अधिकार दादले चलयतात त्या देखून हांगा दादलो म्हणल्यार उल्लेख केला. What happened? What is the response? They are smiling now. They are smiling, but that smiling will not solve the problem. तुम्ही आजचे परिहार नाही आहे का. Because I've seen in my own life. I've seen in my own life. माइक दिया ब्रदर एक मिनिट. Yeah, please give the mic. We are here to learn from the word of God the truth.
and the truth will make us free. आम्ही हांगा The आयले Bible हांव सत जाण जावं गो देवाचे उतार सत ते सत स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमी आमकां सुटका मेळटा. The Yes, Bible brother. is What very you clear, your prayers will not be hindered. So the one of the reason why my prayers can get hindered is my broken relationship with my spouse or with my family. एक म्हणजे मागणे फळादीक जायना जावं कारण म्हज्या सांगातीन ते म्हजो संबंध सारको ना त्या देखून. Yeah, read, yes, read, yes, go and brother. ask. Yes, brother. Yes, brother. What you explain is the correct. I am also going through same. Sorry, Now what my did you say? wife is expired. Slow. Nothing 2.5 years. स्लो माईक सांग आता उलय. Yes, brother. Say what you explain. It is correct. I am also going through same. Now my wife is now 2.5 years. She is expired. Your wife, what happened? 2.5 years? Expired. Okay, Back. okay, okay. So now that she has expired, but what is your relationship? What was your relationship with her before she expired? बिफोर हाऊ युअर रिलेशन पहिले कसो असो संबंध असताना जिवंत असताना. That's why I'm telling you. No, same. What you go through same. I will go on. Now she is not no more. हा. Okay, पहिले now that she's no more, the good news is we can repent, we can ask forgiveness, and God cancels that. Okay, and the moment the repentance is from the heart, truly from the heart, God sees the heart, He cancels. The curse is destroyed, and what you have been hindering for all these years, that block is destroyed by your own choice, by your own response. And now the blessings of God will flow. And now, what you have learned, you go and share the same truth with somebody else who is going through the same issues so that they don't have to go through the same trouble. आता बरी खबर कितें म्हणल्यार आतां आमकां कळीत आसा एक भावार्थान करूंक जाता केदाळा तूं पश्चाताप पावताय आनी बोगसणे मागताय तेन्ना तूं त्या समस्येतून भायर येताय आनी ते कितें शिरापुरा येवंक आसले ते रवयताय तितलेच मात्र न्ही कितें तूं आतां शिकलाय ते हेरांच्या जिवितांत तूं वचून बी घालतना तुज्या जिवितांत जायते बरेपण शांती समाधान एक तूं अनुभव करताय. Yes, brother. I am already repented and already forgiving her, and already I am 2 years back already I am repented her. Now also sometime it comes to mind I am already repenting. Very good, brother. So now you have to share the same truth to somebody else who is going through, because it's very common where husbands are dominating over their wives and ruling over their lives, and not understanding that dominance is like satanic, because Satan wants to have dominion over us. Jesus never wants to have dominion over us. He is love. It is we who ask him to come and dominate over us. तुवें सांगचे बरें अशेंच कंटिन्यू कर सांगत आस तुवें आतां कितें शिकलाय हे समस्या तुज्या कुटुंबांत मात न्ही अरी एका कुटुंबांत येले आसात सामान्य जावन त्या देखून तांकां तूं सत कळीत कर कित्याक जायते जण घोव आपल्या बायलेवर अधिकार चलयतात तांकां कळीत ना ही सैतानाची कामां म्हणून त्या देखून आमी कालेगरीचे देवाच्या आदाराखाल देवाच्या कृपेखाल हेरांक त्या बंधनांतले सुटयतना ती शांती समाधान आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूं शकता. I'm truly saying I'm learning many things after I came back from Switzerland. 1 minute, brother. I said I'm असे learning many things in the truth सगळे after I उसामुळे came back. गावामध्ये बायलामध्ये भुरग्यामध्ये समाधान ना नाना ते कष्ट येतात आमच्या घरांनी. Yes. What happened? What did you say? ब्रदर सांगता अशें केल्ल्या वरवीं कुटुंबांत भुरग्यांतय बायलांतय नासमाधान आसा जाता म्हणून अशें जियेल्या वरवीं ह्या रितीन. Yes. Because we as the husband are called to be the head of the family. And when you begin to plant the seed of forgiveness, unconditional forgiveness, again and again and again, and wait for reconciliation. The reconciliation can take place only when the other person repents. But your seed of love has power to destroy the stony heart and bring repentance
in the other person. That's why the Bible says godly sorrow brings repentance. So your godly seed continually being planted brings repentance. And त्या that रीतीने repentance will bring recovery and restoration in the whole family. त्या रीतीनं पवित्र पुस्तकात सांगता गहू कुटुंबासो तकली जावन आसा जर तर गहू सारख्या रीतीन ना तर ताचे ते नाबोक्षणे आसा कोटसाण आसा या अधिकार चलयता जाल्यार ताच्या कुटुंबांत खंडीत जावन नास येता केदाळा ताका सत कळी जाता त्या सता प्रमाणे ताचे पश्चाताप पावता पाटी येता ती मोगाची बी तो ओमता तसो परिणाम जावन एक ती परिस्थिती बदलूंक साध्य जाता. So when you are a fellow heir together with your spouse, you are making everything, you are making all adjustment to change and treat her equally and no longer undervalued or unhonored person. तुम्ही एकामेका सादायजीने जल्ल्या वेळार तुम्ही एकामेका आधार देऊन सहकार देऊन चलचे अति गरजेचे जावन आसा. No, you Brother, are no longer treating her without honor, you are no longer treating her to be undervalued. You are no longer treating her as a weaker vessel. केदनाय आम्ही स्त्रियांक तांचो मान आम्ही दिवंक आसा उणे करूंक ना आमच्या की कीळ मान आमी लेखूंक ना हरी एका रितीन आमी समासमपणान तांकां गौरव दिवंक आसा. So Brother, now you are one, considering her as your equal partner. Because there you are saying, the word of God is saying, you are the heir of the grace of life. So she is also an equal partner in the grace of life. त्या देखून पवित्र पुस्तकात सांगता ते देवाच्या कृपेकाल एकामेका सा दायजीन जावन आसात म्हणून उलोवंका. एक मिनिट ब्रदर, 1 मिनिट. Yes. brother, if wife is against the husband, everywhere going and telling or gossiping about her husband, so what will do? सर तर बायल गोवा विशांत वाईट उलयता जाल्यार गोवान कितें करीचे गेल्ले गेल्या सगळ्यान खबऱ्यो करता जाल्यार. The first thing is when the wife is criticizing, there's an advantage of being criticized because my wife says there should always be a critic in your group, because when there is a critic, it helps you to check whether the critic is talking the truth or the lies. If he's telling a truth, then there is a good opportunity for you to repent. But if that critic is telling a lie, then you've got to ignore the lie because anyway, it's not going to affect you in any way. Somebody's mic is making a noise. तुझ्या विरुद्ध असले पर अपमान येताना जर तर ते देवाच्या उतराप्रमाणे असल्यार तुका एक अवकाश जावन आसा थंय भायर येवंक. जर तर ते देवाच्या उतरा विरोध असल्यार मात्र ताका तू खंयचे प्रतिक्रिया दिता ताच्या वेळेर ओंदून आसा. So even if she's, why is there so much of disturbance today? Even if she's spoiling your name, my friend, Jesus said to Peter, forgive your brother 7 times 7. That means you don't keep any record of it, just continue to forgive. So whatever your wife is planting, you have the opportunity to forgive her unconditionally. And when you keep planting those seeds, it's helping you to mature, it's helping you to build your character, it's helping you to become more and more like Jesus, because Jesus also went through false accusation, but in that false accusation, he continued to love even unto death, and that's how we are being transformed into the image of Jesus through all these opposition and persecution. They are a must in a Christian life. क्लियर ऐका ना इल्ले एको बरी जाता. I don't know why. मायक्रोफोन ब्रदर तुम्ही मायक्रोफोन Now check. आता ऐका. Wait, आता काय? There's no disturbance now. क्लियर I ऐका. reduced my volume on. ओके. जर तर बायल तुझे नाव पाड करता जाल्यार देवाचे उतार सांगता
पेद्रोन जिजू लागी येऊन विचारले कितले पटी हांवें म्हज्या भावाक बक्षिजे. जिजून जाप दिली 70 पावटी म्हणून. जर तर तेदनाय तू त्या वेळार ती बोक्षाण्याची बियो मोगान घालताय तर तुझ्या जिवितांत तुझ्या विरोध उलयल्यारी तुझ्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. And all this accusation and everything is actually helping you. False accusation is actually helping you to mature and become more and more like Jesus. Because Jesus also went through a false accusation, but he did not retaliate with offense or bitterness, but he continued to operate in love and he was a winner. एलेपुरा तुझे विरोध तुझी निंदा करतात, तुझे विरोध उलयता जाल्यार ऍक्च्युली ते तुका बऱ्याक पडटा. कित्याक म्हळ्यार ह्याच्या वयरी तू देवाच्या उतरा प्रमाणे जैत व्हरताना तुझ्या जिवितान बरे पळोवंक जाता. तशेंच जिजूच्या जिवितांत अशें जायते जाले तो बरे कर येताना ताचे विरोध आयले, पूण हरी एका संदर्भान ताणे प्रतिक्रिया मोगान दाखयले आणि हरी एका सिट्युएशन जैत वयले. त्याच प्रमाणे ह्या रिती आमच्या जिवितांत जाताना आमची प्रतिक्रिया जर तर मोगान असल्यार हांव हरी एका समस्ये वयर जैत व्हरूंक शकता. My friend, every time you go through a false accusation, remember it is the last stage before supernatural promotion. जर तर आमच्या विरोध सुख म्हणटा जाल्यार तुम्ही चिंतीचे ही एक लास्ट एक अवकाश म्हज्या जिवितांत म्हळ्यार अलौकिक कामां जावच्या पयले असले पुरा आमच्या जिवितांत समस्या अडकळी येताच. Joseph also went through plenty of false accusation, wrong things done to him, but it was helping him to grow stronger and stronger in his relationship with God. And at the right time, he got a promotion to become the governor of Egypt. In the same way, God is preparing you for a bigger promotion. Instead of you looking at the current situation, focus on the future that God has planned for you, but you must be willing to pass the test. आम्ही जुजेचे जिवीत पळोवचे जाल्यार ताच्या जिवितांत जायते प्रतिरोध या ताचे विरोध आयले, पूण हरी एका समस्या वेळारी ताणे ते प्रतिक्रिया मोगान दाखयल्या वरवीं तो इजिप्तचो गव्हर्नर जावंक पावलो. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आम्ही बऱ्या वाटेन येताना आमचे विरोध जायते येले पुरा आमकां आयकूंक मेळटा. त्याच प्रमाणे आम्ही जुजे प्रमाणे त्याच रितीन आम्ही ताका प्रतिक्रिया दाखोवची जाल्यार आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य आसा. Every day, who is talking against you does not matter. What you respond to, what was accused against you, matters. And if when you respond with love, you are a conqueror, you are undefeated, and you are victorious all the time. कोण आमच्या दिसपरता जिवितान कोण आमच्या विरुद्ध कशे उलयता ते गरजेचे नाही, पूण त्या संदर्भार तू खंयच्या रितीन प्रतिक्रिया दिताय ते ताचेर वंदून आसा. जर तर त्या वेळारी तू मोगान प्रतिक्रिया दाखयताय जाल्यार त्या हर एका समस्या जायते वंदताय आणि हर एका मुखार तुका मान मेळटा. I also went through a false accusation, which the journey was told it will last for 20 years. But when I refused to look at the false accusation and get bitter, but operated in forgiveness and love, the journey stopped in 14 months and I was victorious. And this is just the beginning of what promotion God has kept for me coming in the future. म्हज्या जिवितांत म्हजे विरोध अपराध घाल्लो हांवें सुख करिना जाल्यार हांवें कितें केलें म्हळ्यार त्या वेळार म्हज्या काळजांत हांवें कोर्ट्सान कितें धरून नासली. म्हजे ते आयले 20 वर्साची म्हाका 20 वर्सां हांवें ते रावाचे आसले. केदाळा हांव देवा सारक्याच्या मोगान म्हजे विरोध कोण उलयता तांचे वेर गामान व्हरूना. हांवें चड गामान देवाच्या उतरांत वेल्ले वरवीं देवा सारकेचो मोग हांवें ते मोगाची बी गेल्ल्या वरवीं ताचे फलितांश जावन म्हजी 20 वर्साची रावची ती सजा 14 म्हयन्यांनी अखेर जाली. तशेंच एक मेळ जावन आसा आनी असो फळडो हांव मुखल्या जिवितांत आनीक हांव अनुभव करतलो. The real Bible I learned not in comfortable moments, but I really learned the Bible and the power of the Bible and the power of the word and the anointing of the Holy Spirit in the midst of my trouble, not in the midst of comfort. हांवें म्हज्या जिवितांत देवाची सकत केदाळा आराम विराम आसा या बरे कम्फर्टेबल आसा त्या जाग्यांनी हांवें अनुभव करूं ना.
केदाळा म्हज्या जिवितांत अले पुरा समासे आसा कम्फर्टेबल ना त्या परिस्थितीर हांवें देवाची सगत पवित्र म्हणजे सगत म्हज्या जिवितांत हांव शिकलो आनी अनुभव केल्ली जावन आसा. Everybody goes through trouble, but the question is, how do you respond to your trouble? हर एकलो आमच्या जिवितांत समस्येक वळख जाता. सवाल कितें म्हळ्यार त्या समस्येमध्ये तू खंयची रितीची प्रतिक्रिया दाखयता ताच्या वयर आसा ओनून आसा The तुजें भविष्य. Bible is full of instruction how to face your trouble and turn it into victory. बायबल एक सूचनाचो बूक जावन आसा. तू समस्या वेळार खंयच्या रितीन ते फुड करन, खंयच्या रितीन तू जैतवंत जावन फाटी हेच्या विशयांत बायबल आमकां शिकयता. So if your wife is falsely accusing you and you are living by emotion, you are getting bitter, you are getting angry, you are getting hurt, now that is hindering your relationship and it's blocking your prayers. But now when you hear all this and you're saying, Lord, it is a lie, I give this lie to you, and I focus to bless my spouse, I focus to bless all those who come against me. Lord, you say, when you are persecuted and falsely accused, rejoice and be greatly glad, for great is the reward of yours in the kingdom of heaven. Lord, I thank you for this opportunity that I have. Every opportunity, every reason to rejoice because I'm going through this false accusation. And the prophets who are before me were treated in the same way. So praise God. Now I know that I'm a prophet of God. अशा रीतीन तुझी बायल जावंक पुरो या कोणी जावंक पुरो तुझ्या विरोध येताना ते तू काणगोन रावताय ती कोर्सान आणि त्या भावानांनी जियेताय जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे तुझे एक खंयचेय मागणे फळादीक जावंक साध्य ना. केदाळा तुका हे सत कळी जाता. या सता प्रमाणे ती समस्या आसात त्या वेळार प्रतिक्रिया तू मोगान हे करताय जाल्यार पश्चाताप पावताय जाल्यार परत बक्षणे दिवन मुखार सरताय जाल्यार कितें पुरा ती समस्या असले परत तू जोडून घेताय आणि जिजून कशे या संसारांत बरे जिवीत जैतवंत जालो त्याच प्रमाणे तू जियेतलो. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे अशेच प्रवाद्यांगी जिजूच्या जिवितांनी तांणी अनुभव केले जावन आसा. The first thing is, do you believe your spouse is one flesh with you? पहिल्यान पहिले तू जाणा जा तुझी संगातीन आणि तू एक कूड जावन आसात म्हणून. And if your wife is sowing the wrong seed and she is one flesh, you will not discard her, but you will continue to sow the good seed to try to win her back into the kingdom of God. तुम्ही एक कूड जाल्ल्या वरवी ती तुझ्या विरोध नकारात्मक बी घाल्यारी ते तुवें नाकारन ती तुवें बऱ्यो बियो घालन परत तिका देवाच्या राजांत पाटयारचे काम जावन आसा. Because that's your mission, to bring her back into the kingdom of God. ते जावन आसा आमचे काम देवाच्या राजांत परत ताका And the तिका Bible is very clear, when you treat her with respect and honor in spite of what she's doing, the Bible says your prayers will not be hindered, your prayers will be answered, and you will see the glory of God manifesting in your family. कितेंय ती करताय जाल्यार तू तुझ्या बायलेक मान दिताय, गौरव दिताय, जतन करताय, मोग करताय जाल्यार तुझ्या खंयच्याच मागण्याक कसलीच अडकळ आसची ना. Praise God. Praise God. Yeah, what is his response, brother, for what we have spoken to him? कितें तुमची प्रतिक्रिया आता ऐकायला विषयान? कोणाक सवाल आसा? ते माईक ब्रदर. कोणा माईक विचारले की नाही? तुमची कशी प्रतिक्रिया आता ब्रदर? ओके. आणि कोणाक सवाला काय आसात? हांगा आसा ब्रदर. See, one more thing, when that brother is saying my wife is falsely accusing me, unknowingly he has become a slave of his wife's words. But the moment he chooses to walk in love, okay, that love is dominating over that slavery. He is not only set free, by that same love he is able to bring his wife back into the kingdom of God. जर तर बायल कितें उलयता जाल्यार जर तर हांव तुका प्रतिक्रिया देवाच्या उतरा प्रमाणे दिना तर
हांव म्हाका कळीत नासतनाच हांव त्याच्या उतरासो गुलाम जाता. जर तर परत हांव त्या वेळार देवाच्या मोगाची बी ओमता जाल्यार त्या समस्येदान भायर येता आणि परत आमचो संबंध एक जावंक कारण जाता. एक सवाल आसा. Yes, yes. गट साऊंड ऑन आगी माईक ऑन आमो उलय साऊंड साऊंड तो चेक हा हा. आता आहे. आता आयलो. ओके उलय सांग. म्हजो नवरो सरून आता 7 years झाले. तो आसतना ड्रिंक्सांनी करतलो. ड्रिंक्सांनी करताना ताका मस्तू म्हळ्यार वाईट उलोवन आसतली, म्हळ्यार मस्तू प्रयत्न केले ताका बरें जावचे खातीर. आनी तो पियोन सोडना जाल्यार थोडे फावटी तोंडांत आयले तूं बेवडा, तूं पियोनचे सोडिनाय. आतां हांगा मागण्याक आयले, उतरान आयल्या उपरांत म्हाका कळून आयलें की हांव ताका उलयतलीं तें वायट जावन आसा. मात्र आतां हांवें कशें ताका आतां तो मरून जाला. आतां जेजू ते तुजे रगत पियेता तशें ह्या मागण्यान आतां अशें शिकयता आनी देवाचे उतार तशें सांगता म्हणून म्हाका आतां कळीत आयलें. पर आतां म्हाका इल्लें फील जाता की हांव ताका मस्तू दुखयतलीं. ताचें कालें आन्सर म्हणून. Sister, the Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. You cannot go to the past and rectify anything for things that have gone wrong. But the good news is Jesus can go to the past. And the moment you repent, God looks at your repentance. He doesn't look at your action. He can see the change of your heart. And He's actually very, very pleased with you when there's a change of heart. And this inner transformation is not only going to set you free, but this inner transformation is going to bring blessings after blessings in your generation. प्रेज So गॉड. do not have any guilt feeling, because what you said wrong has been already nailed on the cross. Jesus paid the price for it. Praise God. And now that you are forgiven and asked forgiveness, the whole condemnation has been cancelled and nailed on the cross, and you have been declared justified, found not guilty in the eyes of God. प्रेज गॉड. आता तुवें सांगले त्या वेळार तुवें कळीत नासतना या प्रमाणे केले, पूण जेजू आदी आता आनी सदां तो जावन आसा. आता हांवें परत पाटी याची गरज ना, पूण जेजू ते पाटी येता. पाटी वसूंक जायना ब्रदर, पाटी वसूंक जायना. पाटी वसूंक जायना. जेजूक मात ते पाटी वसूंक जाता. आता तू पश्चाताप पावलाय, तुझे चिंता बदलिलाय, तू बरें मागून आसा. त्या देखून देव तुझे फाटी आदी कितें केला ते पळयना. आता तो तुझे नवे तुझे काळीज मन पळयता. ताच्या वरवीं तुझ्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य जाता. ती कांतवणी गिल्ट पुरा जेजून कुर्सार काडून नाश केल्या. ताच्या विशयान You चिंता have जे to believe it by faith. It cannot be by your feelings or emotion. By faith you have been set free. Congratulations, God has declared you justified, found not guilty. Now the question is, do you believe that? भावार्थांत तुवें सत मानल्या वरवीं हे जावन आसा. जर तर तूं भावानांत गेल्यार तुका साध्य ना. देवान ऑलरेडी हे तुका सुटका दिल्या. ते तुवें भावार्थांत स्वीकार करीजे आनी तुज्या जिवितांत ते अनुभव करीजे तुवें. Now do you believe that you have been set free? आता तू पती येताय की तुका सुटका मेळ्ळ्या म्हणून. वय पतिता. So if you believe you have been set free, praise God. जर When तर the तू thought comes, you have to say, no, I've been set free. I do not accept the lies of the devil. I've been set free. आता तुवें कितें करीजे म्हणून सैतानाक कितें सांगता ताचे वयर तुवें गमा नरू नजो. तुजी चिंता या तुजी बसवण उसारणे जायजे. म्हाका संपूर्ण देवान सुटका दिल्या म्हणल्या विशयात. Did she have a frozen shoulder, brother? Ask her. तुका फ्रोजन शोल्डर काय आसा की शोल्डर काय दुख पाय इशी समथिंग प्रॉब्लेम इन द नी. Okay, just ask her to just check it out. It's all gone now. She's got आता a healing now. चेक कर म्हणटा ब्रदर. पळय चेक उबे रावन चेक कर. वॉक कर पळय. And is there anybody in a house who has got a problem in the shoulder? तुझ्या घरांत कुटुंबांत कोणी म्हणी आसा की शोल्डराचे काय दुख प्रॉब्लेम असले कुटुंबांत?
वय वय आ तुझ्या पुता कसा पुता कसा गे तिच्या So God Actually, has answered a prayer that bondage has been stopped. The hindrance has been stopped. The prayers have been answered. A son is completely set free. The family is completely set free. The curses are broken and blessings of Abraham has come upon this family. हरी एक याच्यावरवी आता देवान तुमका संपूर्ण सुटका दिला शिरा बांधले हरी एक तुमचे देवान काल देवाच्या उतराप्रमाणे हरी एक तुमची मागणी फळाधिक झाल्यात केदाळा तुवे रिपेंट झाले देवा थंय आयल्या उपरांत शेतकरी Pastor, about the leg also is set free. ब्रदर ऍक्च्युली म्हजो पूत बरो भुरगो मात्र सोसूंक जायनासतना वो चड हें करतलो आनी तसो जीव पाड करतलो ड्रिंक्सान आनी ताणें हात उखल्लोय आसा बापाय म्हळ्यार आज सांगलें आयकनातलो घरांतले भायर वचनातलो कॉलर ताणें हें करतना ताणें बॅटरी काडून मारले आसा आनी तो हात उखलूंक वयता दोगांयची फायट जालें देखून हांव मस्त पश्चातापावता की तें कारण गी ताका शोल्डर पेनाचें म्हज्या पुताक No, आतां but ताका everything is got destroyed today, sister. Today the Lord has set you free. Your son is set free. All that is done is been set free. And from today we pray for the repentance in your son's life. Just as you repented, your son has also come to repentance and the relationship is completely restored. No prayers are hindered. Thank you for asking this question. हरी एक आज जेजेच्या नावान सर बांधपाचा सुटका मेळ्ळा तू हे पश्चाताप पावल्या बरी आणि आम्ही मागता तुझो पूत पश्चाताप पावनो पाठी येवच्या खातीर हरी एकांतली Thank you, तुमका Jesus. देवान संपूर्ण सुटका दिल्या Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. आणि कोणाकी काही सवाल आसात काले चिंतून आसात बारी सिरियस आसात आम्ही उडास येता आनी आम्ही केल्ले पुरा हांवें म्हजो पप्पा पियेतालो पयले मस्त पियेतना आमकां किरकिरी जाताले हांवें पप्पाक काल म्हणटा पाटी हे केला उडास येता म्हाका पूण Hello. Hello, brother. Today the anointing is setting families free, brother. When we repent and we understand the truths are setting us free. Family bondages are being set free. Families are being restored. Children are being restored. Generations are being restored. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Every one of us have gone through certain things in life, but the good news is when we restore our relationship with God and with one another, everything gets recovered, restored, and all that the enemy has stolen us, he has to he has to give us back 7 times. प्रेज गॉड हरेकल्याच्या जिवितांत अले ना एका नाला एका रितीन समस्या असतात आमकां त्या वेळार कळीत नासतना आमी तशें केल्ले जावंक पुरो पूण केदळ आमी देवा थंय येता पश्चाताप पावता बोगसणे मागता सर बंद बाजान ते सोडटा आनी सैतानान कितें आमच्या जिवितांत चोरी केला कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो खंयच्या क्षेत्रांत जावंक गेलो परत आमी 7 वांट्यांनी आमी फाटी जोडून घेता प्रेज गॉड So let's go back to Matthew chapter 6, what we learned the other day, 14 and 15. We have already learned this. आम्ही मातेवाच्या 6व्या अध्यायाक फाटी या काल आम्ही किती शिकल्या त्या विषयांत It says, if you forgive others their trespasses, the Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 14वी वळ म्हणटा जर तुम्ही एरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमका बक्षितालो पूण एरांक तुम्ही बक्षिना जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना Yesterday we already learned that forgiveness is conditional or reflective. काल आम्ही शिकल्या बक्षाणे एक कंडिशनल जावन असले We thought that way. आम्ही त्याप्रमाणे आम्ही चिंतन असल्या कंडिशनल म्हणून It is I who forgive first and then God forgives. पहिले आम्ही बक्षीचे म्हणून हांव चिंतलो But after listening to the teaching, we realized
that it is the Father who forgives us first the moment we come to Him. केदळा आम्ही शिकवण ऐकून सुरू केली तेदळ आमका कळी जाले बापान आमका पहिले बक्षिला म्हणून He त्याच्यावरी adopts us in the family. सॉरी ब्रदर He adopts us in the family. ताने आमका ताच्या कुटुंबात स्वीकार केला दत्त स्वीकार केला Praise God. प्रेज He गॉड gives us a new heart of His Son. आणि त्याच्या पुताचे बरीच आमका एक त्याने नवे काळीज आमका दिला And with this new heart filled with grace and faith, we are able to live this life victorious. आमच्या त्या काळजान त्याची कृपा आणि भावार्थ भरल्यावरवी या संसारात आम्ही एक जैतेवंत जीवित जीवंक साध्य जाता So we have already learned that we cannot earn forgiveness. आम्ही काल शिकले बक्षणे आम्ही वावरावरी आपण वावर करून आपण जायना We श्वास cannot earn our salvation by forgiving. आम्ही बक्षणे देऊन सलवासावी आपण जायना But actually speaking, being adopted in the family of God, we have now been given a forgiving heart. आम्ही देवाच्या कुटुंबात असल्यावरवी देवाच्या कृपेन ते आमका बक्षूंचे काळीज देवान आमका दिला And this forgiving heart is filled with the God's grace. या बक्षाण्याच्या काळजात देवाची कृपा संपूर्ण भरल्या And because of this grace overflowing, we have a natural instinct to forgive others and love others. ती कृपा धराळमापान असल्यावरवी आम्ही हेरांक बक्षूंक आणि आमका तांचो मोग करूंक साध्य जाता How do I know that I'm truly born again? कशे कळी जाता हांव खरेपणी नव्यान जल्माला म्हणून Because when I'm born again, I've got a new forgiving heart. केदळा हांव नव्यान जल्माता म्हाका एक बक्षूंचे नवे काळीज असता And that ability to forgive others is the evidence that I have been born again. I've accepted God's forgiveness. हांवें असो एक लक्षण जावन आसा त्याक म्हणजे ते बक्षूंचे काळीज असल्यावरवी हेरांक हांव बक्षूंक बक्षणे दिवंक साध्य जाता म्हणल्यार एक लक्षण जावन आसा नव्यान जल्माले असो But there is a warning that having received the forgiveness of God, and then I refuse to forgive, in spite of being given the forgiving heart, that's a warning, because if I do that, then the Heavenly Father also will not forgive me. तांदून एक जागृत काय कितें आसा म्हणल्यार देवान आमकां बक्षिला जर तर हांवें बक्षुनी हांव हेरांक बक्षुना जाल्यार हांव त्या समस्यांत पडटा परत Then even though I've got a forgiving good heart that God has given me, but I'm filling my mind with bitterness, resentment, revenge, and I'm not ready to let go the other person free. देवान म्हाका बक्षूंचे ते काळीज दिल्यारी म्हज्या मनांत द्वेष कोटसाण भरल्या वरवी हांव हेरांक त्या समस्या देवन म्हाका भायर येवंक जायना That person has been deceived by the depth of God's, in spite of God's love flowing in deep, but yet the person is moved by emotions and feelings and is not tapping into divine grace, but tapping into his own emotions, his own frustration, his own bitterness and anger, and he short circuits the whole uh, gift of salvation. तो तशें असल्यावरी तो आपणाकच फटयता आणि ताचे भितर ना बक्षाणे आणि ती कोटसाण असल्या वरवी कितें देवान दिली ती सलवासांव एका लेखान तो उगडायता आपण येतो Praise God. प्रेज गॉड Let me give an example. I'm working in a company. हांव एक तुमकां उदाहरण दिता एका कंपनीत काम करनासलो There are a lot of people working there, जायते लोक ते काम करनासले but there's a colleague who publicly blames me for somebody else's mistake. थंय एकलो म्हजे सांगाता काम करतलो कोणाचे की मिस्टेक केल्ले पूण ताणे म्हजे वयर तो अपराध घालो दुसरो म्हाका And he made a public statement putting me in shame and embarrassment. आणि सगळ्या मुखार ताणे ते दाखोवन दिले आणि म्हाका ते लजेक घालूंक कारण जालो And that really hurt me. ते म्हाका मस्तू ताणे केल्ले म्हाका दुखले ते
Days have gone by, weeks have gone by, months have gone by, but the grudge of that incident is still in my heart. दीस गेले, हप्ते गेले, महिने गेले जाल्यार ताणें कितें केलें ताचे म्हजे भितर तो द्वेष आसलो. Praise God. So now I'm trying to avoid that colleague of mine and wishing that something evil should come upon him. हांव आतां कालें करतलो ताका हांव पयस धरूंक प्रयत्न करतलो कित्याक आनी कितें की चड वायट घडचें नाका म्हणल्या इराद्यान. No, I'm wishing that something evil should come upon him. हांव आशेतालो ताच्या जिवितांत वायट कांय घडचे म्हणून. Now this unforgiveness is causing a barrier between me and the person, and at the same time it has cut off my relationship with God as well. एक अडकळ झाली म्हज्या आनी ताच्या मध्ये. सांगातास म्हज्या आनी देवा मध्ये ती एक व्हडली अडकळ जावंक पावली. So I go to a Bible study, and there the word of God is being preached. हांव परत बायबल शिकोवंक गेलो, थंय देवाचे उतर आयकूंक सुरू केलें. And there I hear the parable of Jesus forgiving a servant of 10,000 talents, which is about thousands of people's wages. आम्ही त्या वेळार म्हाका हांव आयकलें जेजून करोडांनी देवे असलेल्याक बक्षिले. ताचो अर्थ 10 टॅलंट I म्हळ्यार began to realize how much God has forgiven me is so much greater than the grace that I need to use to forgive my fellow brother. I realize how much God has forgiven me compared to the grace that I need, a small grace that I need to forgive my colleague. म्हाका कळीत जालें देवान म्हाका कितल्या मापान बक्षिला. आता म्हणजे फकत काम आसा इल्ले मापान ताका बक्षूंक ती ऑलरेडी देवान तिची म्हाका कृपा दिल्ले म्हणल्यार कळीत सत म्हाका थंय कळीत जालें. So I have received infinite amount of forgiveness and grace, and out of that a small pinch I have to use it to forgive my fellow colleague. म्हाका आता देवान धराळ मापान बक्षिला, धराळ मापान आनी ताची धराळ कृपाय आसा. आता म्हाका कितें करूंक आसा, ताणें कितें केलां तातूंत एक वांटो मात्र लुकसाण केल्याक हांवें फाटी दिवचो या बक्षूंचो जावन आसलो. When I realize this truth, I privately go before God and ask Him to forgive me, and I choose now to use the grace of God to forgive that person unconditionally and pay off the debts that has caused this pain. हे सत कळीत जाल्या उपरांत हांव अक्षरो देवा मुखार गेलो. हांवें बोक्षाणें मागले, हांवें म्हजें सूख ओळखलो आनी हांवें मागले त्या भावाक तुज्या कृपेन म्हाका बक्षूंक कुमो कर. In this example, I've come to realize it is only when I understand and experience the infinite forgiveness that I've received, have that experience, then only I'm able to use that grace to forgive others, which is so very limited, so very small, so very finite. त्या वरवीं म्हाका एक कळीत जालें कितें म्हळ्यार देवान म्हाका अपरिमीत लेख नाटलेल्या त्या कृपेन म्हाका बक्षिला. आता म्हजें काम जावन आसा त्याच बक्षाण्या मरिफात म्हाका इल्ले लुकसाण केल्ल्या व्यक्तीक बक्षूंचे जावन आसले. Yeah, is there any question now, brother? आता तुमकां कोणाकी कितेंय सवालां कितें आसात? क्वेश्चन, सवालां आसात? तो बरो आसा, हुशार. No questions at all. आसात ही क्वेश्चनां, सवालां, दुबाव, डाऊट आनी आता कितें आमी शिकल्या हेच्या विशयांत या कितें मनी तुमकां विचारूंक आसा सवालां? असल्यार विचारा, उलया. सवालां नात? Okay, let's go to Romans chapter 14.
जर ना तर आम्ही रोमाकारांक बरिल्ल्या 14व्या अध्यायाक या रोमन्स 14 verse number 17. 14:17. कित्याक देवाचे राज खाऊंच्यात आणि पियोंच्यात आटापून ना, बगार नीत समाधान आणि पवित्रात्मो दिता तो संतोष भोगच्यात ते आटापून असा. Praise God. प्रेज गॉड. So the kingdom of God is not about eating and drinking. देवाचे राज म्हळ्यार खाऊंचे आणि पियोंचे नाही, It is about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्म्या सांगता तो आनंद आणि नीतिवंतपणाच्या वैर तो होंदून असा. There can be lots and lots of arguments between believers about petty things, about dietary, about other things, about rituals, about food, about many things. जायते पटी इलालान संगत्यो विषयांत सतमंतल्या ते एले परा आर्ग्युमेंट जाताले खाना जेवणा विषयांत. Somebody said today is Friday, it's my best day, and somebody will say Sunday is my best day. So there is always going to be differences and arguments about which is the best day. तसे त्यांच्यामध्ये तसे थोड्या पटी विवाद येतालो की आज शुक्रार बरो दीस आयतार ओ बरो दीस म्हणलं एकामेका जायते वाद विवाद त्यांच्यामध्ये चलताले. So if you are truly a believer who lives in the kingdom of God, these things will not matter to you at all. जर तर आम्ही खरेपणी देवाच्या राजांत असाव आणि सतमंत जाल्यार एले एलो ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिविताक कसेच बाधा करूंक सको नजो. Praise God. प्रेज गॉड. When I say the kingdom of God, it speaks about God's rule. देवाचे राज म्हणल्यार देवान दिल्ल्या नियमाचे जावन आसा. देवाचे राज It म्हणल्यार means God's rule and God's reign over his people. देवाची नियमा आणि देवाचो अधिकार. So this rule is not defined by external or religious observations or rules that actually leads to division and judgment. ही नियमा म्हणल्यार बायल्या कामाचेर न्ही, या धार्मिक संगतीचेर न्ही. जर तर ताचेर आमी वेता जाल्यार ते पंगड जावंक सुरू जातात, या विंगड. There is criticism, there is judgment, there is arguments, there is so much of discussion regarding these things which is not at all important in the kingdom of God. तसे जाल्ल्यावरी याच्यावरी जायते वाद विवाद पक्षपात एकामेका दुश्मने उलो मेळटा. हे देवाच्या राजा विरोध जावन आसा हर एक. So remember, the kingdom of God is not external, it is not physical, it is actually internal and it is spiritual. देवाचे राज म्हणल्यार बायले भौतिक विषयांत न्ही, हे हर एक आत्मिक जावन आसा आणि भितरल्यो संगत्यो विशयान जावन आसात, आत्मिक संगत्यो जावन आसात. And just as a cord has got 3 lands, in the same way there are 3 cores in the kingdom of God. There is first is the righteousness, second is peace, and third is joy in the Holy Ghost. देवाच्या राजाचे लक्षण म्हणल्यार पहिले नीतिवंतपण आणि समाधान आणि देवाचो आनंद ही जावन आसात लक्षणां देवाच्या राजांत. In a single cord, there are 3 lands which are twisted together that forms a cord. In the same way, these 3 are the cords that form the kingdom of God. कशे आमकां एक दोरी घट जायचे जाल्यार 3 ताका एकामेका आमी गोडसीचे, तशे रितीन देवाच्या राजांत हे 3 संगत्यो नीतिवंतपण, समाधान आणि आनंद एकामेका गोडसून आसात. It means right standing before God. असो नीतिवंतपण म्हळ्यार राईट स्टँडिंग विथ गॉड. देवा मुखार, देवाच्या मुखार देवा सारखेच It means living a moral, upright life.
तासो अर्थ नीतीचे आणि सारखे देवा मुखार जिवनचे जावन आसा. It is not only about living before God, but also living towards others and treating others. खाली देवा मुखार मात्र नाही, हेरा सांगाताय त्याच प्रमाणे आम्ही जिवनचे आणि पळोवचे जावन आसा. So in the kingdom of God, it's not between you and God only, it's between you and God and others. देवाच्या राजांत तुका आणि देवा मध्ये मात्र नाही, तुका आणि देवामध्ये सांगत अस, तू आणि तुझ्या पहिल्या मध्ये असलो संबंधी जाऊन असा देवाच्या राजांत येताना. And that is why it is so important to understand in all relationships, if you are in the kingdom of God, then you are looking at these three cores: righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. त्या देखून देवाच्या राजा नसताना हे आम्ही तीन विषय मनात दवरचे. विषय किती म्हळ्यार नीतिवंतपण, समाधान, शांती या समाधान आणि आनंद पवित्रत्म्या सांगाता. हे तीन गरजेच्यो संगत्यो जावन आसात. Second is peace. दुसरे जावन आसा समाधान या शांती. We receive peace, and God is the source of that peace, and we receive this peace through God. आम्ही शांती आपणायताव असो मूळ जावन आसा देव. त्या देखून देवातावन आमकां ती शांती मेळटा. So how do I have peace with God? हांवें कशे देवा सांगाता शांतीन आसचे. We were all enemies of God. How did I get the peace with God? आम्ही देवाचे सगळे दुश्मन जावन आसाव, तर हांव देवा सांगाता शांतीन कशे रावंक साध्य जाता. By the sacrifice of Jesus on the cross. He bore my केदाळा sins, paid the penalty, and it is through him, because the penalty has been paid, the law has been fulfilled. He is my substitute, he is my representative. Now through him I have peace with God. केदाळा जिजून म्हजे पसतो त्याचे बलिदान बटयले. म्हज्या जाग्यार तो मेलो, म्हजे मरण तो मेलो, म्हजे पाताक थाणे खान गेले. हे खेळल्या वरवी म्हजे ते असले समाधान या दुश्मन काय जिजून त्या कुसार नाश केली. त्याच्या मरिफात आता हांव देवा सांगाता शांतीन जिवंक शकता. How do I have this peace with God? How do I know? When I practice the same peace with my fellow brothers and sisters. कशे म्हाका कळीत जाता म्हणजे ते देवाची शांती असा म्हणून. केदाळा हांवें ती आपणायला. तेचो मोग या म्हज्या भावा सांगाता एकामेका हांव मोगान असताना त्या वेळार मात कळीत जाता म्हाका देवाची शांती म्हणजे सांगाता असा म्हणून. What happens to a person who is very good in praying and having peace with God, fellowship with God, but is extremely violent, extremely bitter, extremely arrogant with his fellow brothers and sisters? It's not at all, that person is not at all in the kingdom of God. जर तर एक व्यक्ती मागण्याचा देवा सांगाता असा, देवाच्या शांतीन असा म्हणून सांगता, जर तर त्याच्या सांगात्यातही त्याचे ते कोटसान असा, ना बोक्षाणे असा, समाधान ना, तर तो व्यक्ती देवाच्या राजांत या देवाच्या त्या शांतीन असा म्हणून सांगूंक जायना. So we finished righteousness, we finished peace, and now third is joy in the Holy Ghost. आता आम्ही नीतिवंतपण आणि शांती आम्ही मुक्तायले. आता तिसरो विषय जावन आसा आनंद. पवित्रात्म्या The सांगता inner joy, ताका म्हणटा the inner unshakable gladness तसो that अर्थ comes from the Holy Spirit. आमच्या भितर जावन तो आनंद तो आमका काय म्हणटा उतराणी एक तो Unshakable. तो आला ना, आलोंक साध्य ना की किती परिस्थिती आयल्यारी. तो आमका फकत येता पवित्रात्म्या मुखांत. It is God's presence in our life. तसो अर्थ देवाचे आजारपण आमच्या जिवितांत. Where a person is not focused on external situations. जो A व्यक्ती person is not focused on external situations, but the person is focused on Christ in him. केदळा व्यक्ती बायल्या परिस्थितीर ताचे ध्यान दवरिना, ताच्या की क्रिस्त म्हणजे ते असा म्हणल्याचेर तो ध्यान दवरता, तवळ मात साध्य. Praise God. प्रेज गॉड.
So when a person is going through these situations in life, where trials after trials and trials and trials, is he saying, because I'm a believer and I'm in the kingdom of God, I'm focused on three chords: righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost? तसो अर्थ एकल्याच्या जिवितांत परत परत परीक्षा येताना जर तर तो ताची फोकस या तीन संगतेचेर वनून आसा, नीतिवंतपण, शांती आणि पवित्रात्म्यातय आनंद. तसो अर्थ. Praise God. प्रेज गॉड. Any question now? काही सवाल आसा तुमका? काय काले चिंतून पडल्यात? पाद्र्या सवाल आसा काय? काय म्हणे सवाल आसात? Father is there? जापी मेळून तसात. येस. माईक घे. ह्यो तीन संगती अनुभव करताना हांव सर्गींच्या राजांत ह्या संवसारांतच सर्गींच्या राजांत आसा ह्या संवसारांत, पूण सर्गींच्या राजांत हांव जियोन आसा म्हणून हांवें धैर्यान सांगेत. म्हळ्यार नितीवंतपण म्हळ्यार म्हजें न्ही, देवान म्हाका नितीवंत केला म्हणलें तो एक भावार्थ. तेरला मागे अंतस्करण कांत येना. हांवें ओले ओले सुखी केल्यात, देव म्हाका गुन्यांवकार करता कोण ना, म्हजी पातकां बोगसल्यान की तें अविश्वासपण. म्हजें नितीवंतपण म्हणलें ना, भावार्थान हांव जे देवान म्हाका नितीवंत केला म्हूण हांव कितें सत मानता तें, आनी शांती समाधान सगळ्यां सांगता. समाधानीन हांव विरोधपण आसूं दी, दुसवणे आसूं दी, हांवें चिंतले बरी घडना कितेंय जावन जाल्यार हांव शांतीन जियेता. कित्याक म्हळ्यार ताकाय कारण कितें, हांव शांतीन जियोंक कारण कितें म्हळ्यार तो म्हजो सबस्टिट्यूट. जेजू म्हजो सबस्टिट्यूट जाला. देखून म्हाका दिसता रोमन्स 5:1 तेन्ना सांगता, भावार्था वरवीं देवाचें नितीवंतपण आमकां लाभलां आसता. आतां आमी देवा सांगता शांतीन जियेता. तशेंच आनंद, हे कोणेय सोर नोरूंक जायनातलो तसलो आनंद. कितेंय घडोवन दी बायलान, पूण पवित्रात्म्यान म्हाका मेळ्ळलो तो आनंद, तो कोणेय म्हजे हांव सोर नोरूंक तो परमनंट. सिच्युएशन कशेंय आसूं दी, त्या वेळा हांवें धैर्यान सांगेत हांव वय ते नितीवंतपण, शांती आनी आनंद ह्या तांतू आसा. आनी खाणा जेवणांत न्ही सर्गींच्या राजवाटापून आसा, पवित्रात्म्यांत हांव लाभच्या ह्या तीन संगती मुखांत तांतू वाटापून आसा म्हणलें हांव पातयेता मात न्ही, तें जियोवन आसा म्हणलें. वय प्रेज द लॉर्ड. So let's take an example. There is a discussion going on about something about regarding eating, or something about watching movie, or something about prayer, or something of this thing. A discussion is going on, and it gets deeper and deeper into argument. आता आम्ही एक उदाहरण करूया. असे एकामेका संभाषण जावन आसा, खाणा जेवणा विशयान जावं पुरो, या कितें पळयता जावं पुरो, या एर विशयात जावं पुरो, हे जाल्ल्या वरी काले जाता ते चड आनी चड ते वाद विवादाक कारण जाता. Somebody is saying I belong to this group, somebody is saying I belong to this group, somebody is saying I belong to Catholic, somebody is saying I belong to Protestant, somebody is saying Pentecostal, somebody is saying something else, and there's an argument going on. तसे एकलो म्हणटा हांव ह्या पांगडाचो, हांव कातोलीक, आनी त्या पांगडाचो. अशें जाल्ल्या वरी खाले जाता, एकामेका वाद विवाद सुरू जातात. The responses are different. प्रतिक्रिया पुरा एकसल्याक आसनात, and that's why there is an argument. त्या देखून I'm right and it is wrong. त्या देखून असले पुरा वाद विवाद जातात आणि आम्ही एरांक दुसिताव ते सारखं नाही म्हणून. I am right, he is wrong. त्या देखून हांव सांगता हांव सारको आसा, मुकलो सारको ना म्हणून सांगता हांव. And there is now lot of debating, lot of hurts, lot of accusation, lot of pointing of fingers, lot of bitterness going on.
त्या देखून ते मस्त वाद विवाद कोटसान एकामेका बोट जाकोनचे असले पुरा आराम जातात. Now, is there the kingdom of God in that place? त्या जाग्यांनी देवाचे राज असता गी तसल्या जाग्यांनी ना. Now, what does a mature Christian do or a mature believer do? जर तर एक बरो या मेच्योर जालो क्रिस्तांव या सत्मंतलो व्यक्ती कितें करता? He is saying, I don't want to get into argument that is bringing division among the community. तो व्यक्ती कितें म्हणटा तेल्या परा विशयांनी मेतेर जावंक वसना, कित्याक ते आमच्या मध्ये विंगड पंगड करतात. I want to focus on righteousness. हांव आता म्हजे ध्यान नीतिवंतपणाचेर दवरता. I want to cultivate righteousness, that is to be right standing before God and before others. हांव आता कितें ते देवातावन म्हाका नीतिवंतपण मेळ्ळा ते हांव म्हज्या जिवितांत कार्यरूपा घालता. देवा आनी हेरां मध्ये सांगाता I'm जिवंक. concerned about living morally in peace, आनी हांव maintaining my peace with one another. हांव एकामेका नितीन आनी शांतीन देवाचे आनी एकामेका सांगाता जियेता. I've been rejoicing, having the joy in the Holy Ghost and maintaining the joy and not allowing this situation to take away my joy. कसल्या या परिस्थिती वेळारी हांव पवित्रपण दिवच्या त्या आनंदान सदांच हांव आनंदान रावता. There is always going to be difference of opinion, ते केदाळाय नाना तराची तुमका अभिप्राय असतातच. but my own personal conviction on the Word of God is more important than other people's opinion. त्या वेळार हेरांच्या अभिप्रायाच्या की सड देवाच्या उतरात हांव कितें मेळटा ते ओपिनियन अति गरजेचे जावन आसा. The Word of God is the core value of my life. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक सड आनी सड म्हज्या जिवितांत मोल आसा आनी मोलादीक जावन आसा. Debating and arguments is the secondary core, not the primary core. आर्ग्युमेंट वाद विवाद ते हेर संगती पुरा पयले संगती न्ही, ते उपरांतले जावन आसात. Praise God. So Praise God. I will try to continue to walk in righteousness, continue to maintain my peace with one another, and continue to be joyful with what God has promised me in His Word, irrespective of other people's opinion and other people's accusation and other people's false persecution and all that. My job is to keep this focused in every situation, and this is what is going to take me from glory to glory, and this will not hinder my prayers. केदाळा हांव हेर कितें सांगता तांच्या अभिप्रायाचेर वंदून ना, कित्याक हांव अशें केल्यार म्हज्या मागण्याक अडकळी जाता. केदाळा म्हजे फोकस, म्हजो उद्देश, म्हजे ध्यान देवाच्या नितीवंतपणा वयर आसता आनी देवाच्या शांती वयर आसता आनी देवान दिल्ल्या त्या पवित्रतेच्या शक्तीन दिल्ल्या आनंदाचेर आसता जाल्यार हे पुरा संगत्यो म्हाका कसल्योच बाधा करिनात. Any question? काही सवाला असल्यार विचारा. प्रेज गॉड, हालेलुया. काय असा सवाला क्वेश्चन तुम्ही विचारल्यार इतले बरे विषय मेळटात उलोवंक. तिका माईक दी ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हे पंगड आनी म्हणटाना ब्रदरान म्हाका म्हज्याच घरा अशें जावन आसा. म्हळ्यार म्हजो पूत प्रोटेस्टंट ते फॉलो करता, वच जाता. तशें पयले सुरवेर आमचे कडेन इल्लेशें म्हळ्यार म्हाका कितें म्हळ्यार तो आमचे तो मागणें करचें तेच करचें अशें आसलें. पयले इल्लें डिस्कशन पुरो जातालें, आर्ग्युमेंट जातालें. मागीर हांवें ताका ताचेंतल्यान सोडून सोडलें. तो ताचे बायबल आनी तो पुरो वाचता, तो देवाच्या उतरांतच आसा. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आनी म्हाका तो क्वेश्चन करिना. पूण म्हाका तें मस्त कन्फ्युजन आसलें केदाळे. हांवें कशें म्हळ्यार म्हज्या वाटताक म्हज्या मागण्याक
पूण हांव म्हजेतल्या हांव करतालें म्हणजे दुसरे आमी म्हणजे तूं आनी आमी प्रवर्तक सांगता म्हणटाले पूण हे म्हाका कन्फ्युजन आसलें मस्त आतां म्हाका ताका जाप मेळ्ळी प्रेज गॉड, देखून मस्त म्हाका खुशी जाली. प्रेज गॉड. ताका तर म्हणल्यार Praise सवाल God. आसता, त्या सवालांत अनेक पर्याय आसता, त्या देखून क्वेश्चन आयसारा सवाल. Praise God. Because what is very important is not which denomination, which this thing or which that thing. Jesus said, they will know that you are my disciple by your love. If love is absent, it does not matter which church you belong to. You are still not even born again. त्या पंगड हे पंगड गरजेचे इम्पॉर्टंट न्ही. जर तर ज्या व्यक्ती ते देवाचो मोग ना जाल्यार खंयचेय ते कार्य रुपाक येवंक साध्य ना. Jesus said, they will know that you are my disciples by your love, not by your name of the church, the name of the Bible that you pick up, the title you do, the way you praise, the way you worship. He did not say any of those things. He said, they will know you are my disciple by your love. जेजो म्हणटा तू म्हजो केदळ शिस जाता म्हळ्यार त्या पांगणात ह्या पांगड्यान तू काले करता ताच्या वयर वंदून ना, ते हरी एक वंदून आसा जेजू देवा सारक्याच्या मोगा वयर वंदून आसा म्हणटा. It does not matter which Bible you pick up. ताचो अर्थ तू खंयच्या पंगडाचो बायबल तुज्या हातार आसा Which church you belong to. खंयच्या पंगडार या खंयच्या चर्चान तू येता का वंदून ना. What matters is Jesus the Lord of your life? And are you submissive and obedient to Jesus? गरजेचे कितें म्हळ्यार जेजूक तुवें समी सोडवणदार म्हणून स्वीकार केलाय की आनी तू ताका तू समर्पण ताच्या उतरा प्रमाणे जीवन आसा की म्हणले ते गरजेचे जावन And आसा. if Jesus is your savior, praise God, then love is the foundation of your relationship. जर तर जेजू तुजो समी सोडवणदार रक्षक म्हणून स्वीकार करताय जाल्यार ताची बुन्याद जावन आसा मोग. In this world, there are different currencies. There's a currency of dollar, there's a currency of pounds, there's a currency of euros, there's a currency of rupees. There is also currency of gold and silver and metals. But the currency of heaven is only one currency, love. संसारांत नाना रितीची करन्सी पैसे आसात कळीत आसा आमकां. डॉलर, पाउंड, दिराम जायते आसात. सांगात आसा भांगार आसा, रुपये आसा, हरी एक. पूण सर्गींच्या राजाची करन्सी जावन आसा मोग. Go to Galatians chapter 5-6. आम्ही गलातकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत 6वी वळ्याक या. गॅलेशियन 5:6. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्यांक सुन्नत आसोनी उपकाराना ताचे ते उपकारता मोगा मरिफात वावुरता तो भावार्थ. So in Galatians 5:6, the word of God says, in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love. गलातकारांक बरयल्या 5व्या 6वी वळ म्हणटा जेजू क्रिस्ता थंय तुम्ही सुन्नत करोनी या करिना जाल्यार ते उपकाराक पडना. पूण तुमकां उपकाराक पडटा कितें म्हणल्यार मोगा मरिफात वावुरता तो भावार्थ. Now my marriage got restored because of this particular scripture. म्हजे काजारी जिवीत परत एक जाले कशें म्हणल्यार या देवाच्या उतरा वरवीं. या Because उतरावर many years I was believing that faith has power to move mountains. हांव जायते वर्सां अशें चिंतलो की भावार्थाक असली सकत आसा पुरा गुडे दोंगर काडून व्हरची सकत. Faith does impossible things possible. भावार्थ आसल्या वरवीं असाध्य असले साध्य करूंक जाता म्हणून हांव चिंतलो. But this scripture started teaching me faith works through love. हे उतार मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका कळी जाले भावार्थ काम करता मोगा मरिफात म्हणून. I tried to use faith to bring my wife and children back to me when I was separated from my wife. म्हज्या बायले तावन हांव विंगड पयस जाल्या उपरांत म्हजो भावार्थ उपयोग करून हांव प्रयत्न केले म्हज्या
बैल भुरग्यांक परत फाटी हाडूंक. I prayed hard and believed that they would come back. And I was thanking God in advance that they are back. हांव इतले ताचे चड आनी चड मागतालो की आनी देवाक इतलो अर्गां दितालो की भावार्थान कित्याक तांणी फाटी आयल्यात म्हूण. But nothing happened. जाल्यार कांय तातूंत फलितांश म्हाका मेळोना. It was during that confusion that God began to teach me that faith works through love. त्या वेळार म्हाका देवान ह्या उतरा मरिफात कळीत केले की तुजो भावार्थ काम करता मोगा मरिफात म्हूण कळीत केले. It is just like a person has got all the latest electronic gadgets, ते कशें म्हणल्यार आतांच्या लेटेस्ट संवसार रितीन असले एक ताचे ते उपकरण आसात. all electrical appliances, तितलेच न्ही विद्युत चालित एक उपकरण या वस्तू ताचे लागीं आसात. everything is connected, एक कनेक्शन पुरा दिवन रेडी आसात. but there is no electric current coming in the house. जर तर त्या घराक करंट येना जाल्यार पूण करंट ना त्या None of घराक the equipments will work. खंयची ती इतली उपकरण असल्यार खंयची उपकरणां ती काम करिनात. So faith connects me from the promise in the भावार्थ word म्हाका उतरांत असलेल्या बसवणेर असलेल्या उतरांक कनेक्ट करता to the hope that this promise has given me in a hopeless condition. तो भरवोसो म्हाका दिलो म्हज्या जिवितांत केदाळा भरवोसो नासलेलो ताच्या उतरा मारिफात. So faith is that wire that connects me between the word and the hope. फेथ एक वायर जावन आसा मध्ये भावार्थ आनी भरवशा मध्ये. No, that connects me from the promise, the word, the written word, to the expected desire, that hope which the word has given me. कितें देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका तो भरवोसो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका कनेक्ट केले. But in spite of that being connected, hope remains hope unless it is mixed with faith. जर तर हांव तो म्हजो भावार्थ थंय हांव उपयोग करिना जाल्यार तो कांय भरवोसो जावन तूं थंय उरता. I have a hope to live in my house, म्हाका आशा असली म्हज्या घरांत परत जियोंक. but I do not have a physical house, but I have a house in my dream. म्हज्या भौतीक दोळ्याक दिसचे घर नटले पूण म्हज्या स्वप्नांत ते आसले. How can I go and stay in a house which is invisible? कशें हांवें वचून दोळ्याक दिसा नटल्या त्या घरांत वचून हांवें रावचें. So I realized that God has given me the promise, and that promise gives me assurance and confidence of a house. म्हाका आतां कळीत जाल्ले देवान दिल्ल्या बसाण्या वरवीं देवान म्हाका एक दिला म्हणले ताच्या उतरा मारिफात कळीत जाले. And now I need power for that hope to change into faith to bring it to pass. म्हाका आतां सकत जाय आसली म्हजो ते असलो भरवोसो भावार्थान बदलूंक आनी So म्हज्या faith works through love. ते जाल्यार कळीत जालें म्हाका भावार्थ मोगा मारिफात काम करता म्हणले. So first I get connected to God who is love. त्या देखून हांवें पयले मोग जावन आसल्या देवातय हांव कनेक्ट जालो. And that love that I've received, I start distributing in small measures the same love to others who are in need. आता हांवें काले केले तो मोग म्हजे थंय आसल्या वरवीं कोणाक गरज आसा तांकां हांव इल्ल्या मापान तो मोग हांवें वांटूंक सुरू केलो. So the more I began to continue operating in love with one another, faith began to work at the same time. केदाळा हांवें तो मोग हांवें कार्यरुपाक गेलो ताच्या सांगाता म्हजो भावार्थाची कामां दिश्टी पडूंक लागली. So when I say I began to walk in love, the condition of love has to be selfless, never focusing on self. हांव मोगान चलता म्हळ्यार ताचो अर्थ तो मोग जावन आसा जे निस्वार्थी मोग तातूंत स्वार्थ आसूंक नजो.
myself has to be nailed on the cross, and now whatever I'm doing it for God and for His kingdom. किते असे म्हणजे आदले सायम किते असा म्हणजे ते कुस्सार केला नाश केला आता हांव कितेंय करता जाल्यार ते देवाच्या राजा पसत हांवें करचे जावन आसा. So I began to ask God, give me a definition of love. हांवें त्या देखून देवा लागीं विचारले म्हाका मोग म्हणल्यार शब्दाचो डेफिनेशन सांग म्हण अर्थ So He कितें showed म्हण. me. So He showed me an incident. ताणें He showed म्हाका me an incident एक विषय इन्सिडेंट कळीत केले during दाखयले. a rainy season. I had gone to somebody's house and had cleaned my shoes on a mat, on a doormat हांव outside the door. हांव एक पावसाच्या वेळार हांव एका घरा वेतालो त्या वेळार भायर एक मॅट गेल्ले म्हणजे शूज हांवें गेल्ले. I cleaned my shoes on the doormat. हांवें काले गेले त्या डोर मॅट गेल्ल्या मॅटाचेर म्हणजे पाय हांवें नितळ केले पुसून And the mat said, welcome. आणि त्या वेळार त्या It was written on a mat, welcome. त्या मॅटा वयर बरोवन असले वेलकम म्हणून स्वागत I म्हणून. went to the house, I finished everything, and when I was going back, I saw the dirt on that mat. It was from my shoe. हांव भितर वचून म्हणजे पुरा सकट काम करून भायर आयल्या उपरांत पळयता मॅटा वयर हरी एक म्हणजे मेळे पुरा लागून आसले पुसले. But the mat still said welcome. जाल्यार ते मॅट सांगताले वेलकम स्वागत म्हणून. So the Lord said, this is what love is. ताका देव म्हणालो मोग म्हळ्यार ह्या प्रमाणे जावन आसा म्हणून. No matter how many people come and clean the dirt or do whatever they want to do against you, you don't react, you only respond welcome, you respond with good. You overcome evil with good. देवान म्हाका कळीत केले ह्याच रितीन मोग म्हळ्यार जावन आसा. कोणी लोक तुजे विरोध नाना तराचे अपराध अवमान निंदा कितेंय केल्यारी तुवें त्या वेळार ह्या मॅटा बरी जावची गरज आसा. तुवें ताका प्रतिरोध करचे न्ही प्रतिक्रिया दाखीचे कित्याक म्हळ्यार हरी एक वायट बऱ्या वरवीं जैत वरीचे. Then there was another example on the road. I saw a dog dead, and I took my car close to see whether he gets up. He would not get up, and I found that the dog was dead. अनेक उदाहरण देवान म्हाका दिले. हांव गाडयेर वेताना एक पेटो मरून आसलो. हांव देवान पळयताना तो पेटो मेल्लो. So God said, if you are going to kick him or throw a stone to him, abuse him or give him some bad words, will he bite you? Will he chase you? Will he do anything to you? त्या पेट्याक तू आता खोट मार पातरोडे कितेंय कर जर तर तो आता पेटो तुका फाटी बोंगता गी तुझ्या वयर तो परत काले आक्रमण करता गी म्हणून विचारले. काले केल्यार I said no. I said हांवें no. हांवें सांगले ना. So the Lord said he does not react to your action. In the same way, your action towards others should be like a dead dog. जर तर तो पेटो प्रतिरोध दाखयना तर तुझोय प्रतिक्रिया ह्याच रितीन आसा जे कोण तुझे विरोध कितें कोण काले उलयता त्या पेट्या बरी म्हणालो. And I took a decision from now on, I'm going to practice these two things of love. आता हांवें ते निर्धार केले हे दोन शक्ती म्हज्या जिवितांत हांव कार्यारूपाक घालता म्हणून. And as I began practicing, I saw changes taking place first in me. केदळा हांवें हे कार्यारूपाक घालूंक सुरू केले ताचे पयले लक्षांत म्हजेतय बदलावान येवंक सुरू जाली. I learned to keep my mouth shut. हांवें पयले म्हजे तोंड बंद करूंक शिकलो. And slowly but surely, in the next 9 months, my marriage was completely restored. सवकास जाल्यार खंडीत जावन म्हणजे कुटुंबा जिवीत 9 महिन्यांनी परत आमी एक जाले. Faith works through love. त्या देखून भावार्थ मोगा मरिफात काम करता. Yeah. Anybody has got any question now? आता काय म्हणी तुमका सवाल आयले क्वेश्चन आसात मग. प्लीज गॉड काही म्हणी क्वेश्चन सवाल आयले ऐकता ना तुमका जाल्लो आयले गे
तुमच्या कुटुंबाची वृत्तांत हा प्रेज गॉड काय No question. असा असा सिस्टर Brother, Yes. I have seen a person in my life who is he's living according to the word of God, confessing the word of God, and trying to be a doormat or like a dead dog. But still, I cannot see a change in the other side of that person. He is changing. Other, Yes, brother. sorry. He is changing, but Okay. the change from the other side, I am not finding. Okay. Now my question is, has God given you the authority to change anybody, or has He given you the authority to change yourself? देवान अधिकार हेरांक बदलूंक तुका दिला की या तुका बदलूंक देवान अधिकार दिला Yeah, I have to By change my. by me changing myself, it is not much about getting restored with my wife, but by me changing myself, I got first restored with God, which is more important than my wife. कित्याक म्हळ्यार पयले हांवें बदलूनचे म्हज्या बाईले ते एक जावचे न्ही ताच्या की गरजेचे कित्याक म्हळ्यार पयले हांवें बदलाचे म्हज्या देवातय असलो संबंध पयले हांवें घट करूंक आसा So when I began to enjoy my life with God, it was not anymore a matter whether my wife changes or not. I was enjoying my life like I'm enjoying my life even today, because my relationship with God has become so very deep after all this discomfort and all these trials in my life. It has actually helped me to trust God more than what I used to trust before. केदळा म्हजो देवातय तो संबंध एक जाता कितें बरो जाता तेन्ना म्हज्या बायले तय बदलावन आयला की त्याचे वरवीं वसना ताच्या वरवीं म्हजो संबंध बरो आसल्या वरवीं देवातय हर एका समस्या वेळार आनी हर एका सिट्युएशनार हांव आनंदान संतोषान आसूंक साध्य आसा I'm enjoying my life to the full by being a blessing to people around the world and also to my family. ताचे सांगातास असो संबंध बरो आसल्या वरवीं सगळ्या संवसाराक हांव आशीर्वाद जाता सांगातास म्हज्या कुटुंबाकी हांव एक आशीर्वाद जाता So I'm learning that my source is my God, and I'm learning to download everything from the source and be a distributor to others. And that is the life that I'm enjoying. Whether somebody's changing or not, that is not my concern. I'm enjoying my life, what God has called me. I'm doing it to the full. त्या देखून हांव म्हजे मूळ जावन आसा देव त्या देखून म्हाका कितें जाय हांव ताचे तावन घेता आनी एकामेका ते बदलिता त्या देखून म्हजें काम आसा तो कितें सांगता ते करचे खंय बदलाला ते म्हजें काम न्ही ताचेर म्हाका तितले पडून And this वचोंक ना joy gives me tremendous strength, tremendous stamina, that I can go on non-stop without getting tired. तो आनंद म्हजे भितर आसल्या बरी म्हाका इतले बळ सकत मेळटा की अनेक सांगचे तर दीस आनी रात म्हाका वावर करूंक बळ मेळटा सकत मेळटा तातूंत That's what St. Paul says, by the grace of God, I am what I am. त्या देखून सांपावल म्हणटा देवाच्या कृपे वरवीं जो कितें जावन आसा जो हांव आतां जावन आसा The grace that was given to me did not go wasted. त्या देखून देवान दिल्ली कृपा पाठ जावंक वचून नजो I labored more than everybody else. त्या देखून हांवें सगळ्यांची की चड हांवें वावर केला But the labor that I put in was not my own, it was the grace of God. ते हांवें वावर केलो म्हज्या सक्तीन न्ही देवाच्या कृपे वरवीं हांवें वावर केल्लो जावन आसा And this joy cannot be valued with any riches of this world. तो भितरलो म्हजो आनंद संवसाराच्या खंयच्याय मोलादीक वस्तू सांगाता मोल बांदूंक साध्य ना The day I stop looking who's changing and I'm only focused on how much can I change, everything around me has to change, because now the power in me is far, 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 far greater than the one who is outside the world. I can be like a dead dog on the outside. My action looks like a dead dog, but inside I can be grumbling. Who knows?
आता God does जावं not look at your action, He looks at your attitude. जावंक पुरो हांव हेरांतय बदलावन अशें येता पूण म्हजें तें हांव बदलावन घेता जाल्यार क्रमेण तें हांवें बदलावन दिवंक साध्य आसा. सांगत आस हांव बायल्यान मेल्ल्या पेट्या बरी दिसूंक पुरो पूण म्हजे भितर फुरफुरचे या नाबोगसाणे या कोटसाण असल्यार तातूंत कांयच फायदो जायना. Sister, did you hear that? Yes, brother. Yes, What is she brother. saying, brother? Yes, she is hearing. ऐकाल होय. That is why I'm telling you honestly, I am enjoying my life to the full, living a life for God day and night, not getting tired, enjoying and enjoying and enjoying and enjoying, rejoicing, even in the midst of trial, because that source where I'm connected is an unending source. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजें जिवीत इतले आनंदान सरता दीस आनी रात. म्हाका कळीत आसा म्हजे भितर असलो आनंद तो देवातावन मेळचो वर्तो जावन आसा. कित्याक असो आनंद असो मूळ तो देव जावन आसा. तो आनंद देवातावन येवचो जावन आसा. I'm not looking at what profit did I get. हांव I'm म्हजो only looking at how many seeds did I plant in somebody's life, and that seed is going to change somebody's future. That's all. हांव खाली म्हजोच फायदो हांव पळयना. म्हजो एकच फायदो आनी आशा जावन आसा हांव खंयच्या मापान कितले सीड या बियो हांव हेरांच्या जिवितान घालना आसा. तो म्हजो उद्देश ध्येय जावन आसा. So the most essential thing in my life is that I want to walk in faith through love. गरजेचे कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत हांवें भवार्थान वचूंक आसा पूण तो भवार्थ मोगा मरिफात हांवें करूंक आसा. It कार्य is रुपाक through faith that I received salvation. कित्याक भवार्था वरवीं म्हाका ती सल्वासांव मेळ्ळा सोडवून जाल्या. It is through faith that I become active. I'm no longer passive. त्या देखून हांव भवार्थ असल्या वरवीं आतां हांव सक्रिय रितीन काम करता निष्क्रिय जावन न्ही. And because this faith is alive, day and night I want to demonstrate and express this faith working in me through active love. त्या देखून म्हजो हांव दीस आनी रात म्हणली त्या भवार्था मरिफातच वावर करना आसा पूण तो भवार्थ म्हणजे ते मोग असल्या वरवीं तो कार्य रुपाक देंवता. And this active love is not towards me, but this active love is towards God and others, including my family. तो कार्याक रुपाक असो मोग म्हजे थंय न्ही मात्र देवा आनी हेरांच्या जिवितांतय तो कार्यात्मक मोग जावन आसा. कार्य रुपाक And लावन because this love is a fruit, it is full of action. It is not an emotion, it's not a feeling. त्या देखून हे मोग एक फळ जावन आसा. ते त्या देखून ते मोग म्हळ्यार एक फिलिंग न्ही भावान न्ही ते एक कार्य या निर्धार जावन आसा. It is an evidence, it is a channel through which this love flows. ते गरजेचे कितें म्हळ्यार खंयच्या मुखांतर ओ मोग वळून आसा म्हणलें. And this love flows through faith in Jesus Christ. ओ मोग जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं वळून आसा. Praise God. प्रेज Is गॉड. that clear now? Yes, आता brother. Yes, क्लियर झाले. Yes, brother. येस येस. आणि कोणा Praise कितें God. सवाल? प्रेज गॉड. डाऊट आसात उलया. अनेकल्याच्या समस्या पर्याय मेळटा तुम्ही उलयताना. माईक हा. हिब्रू 11:6 म्हणटा हा. तेंचो भावार्थ विणे कोणाचे न्ही देवाक मानूंक जायना. पूण आमी थंयच रावल्यार हांगा पळयत आसतना मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ मात्र उपकारता म्हणून देखून आमी थंय एकामेका कनेक्ट करूंक उडावचो. आनी भावार्थ बरो असो मोग तातूंय मोग मोग असो श्रेष्ठ. श्रेष्ठ म्हणला. पूण हांगा हिब्रू 11:6 म्हणटा भावार्थ विणे कोणाचे न्ही देवाक मानूंक जायना. पूण आमी थंयच रावल्यार जायना. मोग थंय येवचोच पडटा. See, I just said because faith is active, I just shared with you just now, because this faith is active in me, the saving faith, the proof is
that I want to go and reach out to more and more people. हांवें तुमकां येदोळूच हांवें ते कळीत केले की म्हणजे ते तो भावार्थ कार्य रूपाक आसलो तसो हांव काय ताचो उद्देश कितें हांवें चड आनी चड लोकांक वचून पावचें म्हूण. And that love is now, because of faith, now my faith shows my love towards God and my love towards my neighbor. तो भावार्थ असले वरवीं तो मोग म्हाका देवातान मेळलो आतां एकामेका दिवंक जाता. Because of faith, love now makes me do things not looking at my profit, but looking at God's kingdom. तो भावार्थ असल्या वरवीं आता तो मोग म्हणजे ते आसा त्यात म्हजो फायदो न्ही, त्या मोगा वरवीं देवाच्या राजा विशयांत हांव चिंतून आसा. देवाच्या राजा Now let me give you an example. I came to Ranchi for 4 days. हांव एक उदाहरण दिता. हांव रांचीक आयलो 4 दिसा बसतो. And I had to spend 16,000 only on my flight ticket. खाली एक म्हज्या पयणाक फ्लायटा खातीर हांवें 16,000 खर्च कडी पडले. 16,000. Now if you ask me what did you get in return, तुम्ही आता ही सांग बरो ताच्या बदला तुका कितें फाटी मेळटा म्हणून. I did not get an envelope or I did not get anything in return. हांवें ताच्या बदला कितें खावारा जावन म्हाका खंयचीय फाटी मेळोंक ना. Now when I was not able to take the flight, I booked my flight on Wednesday. It's another 10,000. आता म्हाका ते फ्लायटार वचूंक जायनाटल्या वरवीं परवा बुधवारा परत हांवें आनी एक तिकेट बुक केली. So am I going to look at the cost, or am I going to do it out of love with that these souls who have come receive the gospel of Christ? आता हे हांव हरी एक कर नासा मोगा मारिफात की या तो मोग असो मूळ जावन आसा ताच्या खातीर हांव करनासा. हांव तो खर्च पळोवन आसा की हांव हरी एक मोगा मारिफात करनासा. देव म्हणलो मूळ मोगाचो ताच्या खातीर हांव करनासा. Praise God. Today there is a retreat going on in Uttan, Saturday and Sunday, Friday and Saturday. आज Now ते this is a new retreat house that has been constructed. Now why should we put so much of money to construct this? Are we going to take a collection over there, or did we ask for any donation? आम्ही आता नवो उत्तान म्हणल्या जाग्यार सोनवार आनी आयताचे रितीर जावन आसा. कित्याक आमी ते नवे बांदप या रिट्रीट सेंटर बांदला आमकां तांतून कितें कलेक्शनाच्या मेळटा म्हणल्या उद्देशान गी. Now every weekend it will be Friday, Saturday, Sunday every week. It's going to increase the cost because the food is free, the stay is free. हरी एक शुक्रारा सोनवारा आयतारा आसता. हरी एक ते रितीर फ्री, हरी एक जेवण हरी एक फ्री जावन आसा ते. Now that is the faith that pleases God, that I want to show, that I want to activate my faith by doing everything free. ते इतलो खर्च आसल्यार आता हे देवाक मन वता म्हजो भावार्थ. कित्याक म्हळ्यार हरी एक ते देवाच्या मोगा खातीर मोगान आमी भावार्थान करनासा. When I have faith, it will demonstrate true, genuine love for others. जर तर म्हाका मोग आसा जाल्यार तसो हांवें खारी हेरांतय हांवें ते दाखोवंक आसा मोगा मारिफात. I have faith, but I keep charging people for coming for the retreat. म्हणजे ते भावार्थ आसा जाल्यार हांव येवच्या लोकांक पयशे आदुडो कान घेता जाल्यार First of all, the person is broken, he has got problems, he has got no money to eat food, and now he has to pay money for the retreat to come. How is he going to spend that money? जो व्यक्ती रितीरिकेचो पयलेच तो तुटला समस्यार आसा ताचे पैसे ना जाल्यार कसो तो रितीरी घेवंक साध्य जाता. Father, did you get your answer? तुमका जवाब सवालाक No, Father had asked the question, no? Without faith, you cannot please God. And faith works through love. Yes. When I've got faith, my faith will move into action of love. कदाळ म्हाका My भावार्थ faith will not move. My faith will not move for selfish motives. म्हजो भावार्थ असल्यावरी मोगान म्हाका कार्य करूंक जाता. पण भावार्थ असल्यावरी म्हणजे
स्वार्थ जावन हांवें पयस आसूंक आसा. I will स्वार्थी आशा not use faith to achieve selfish things. हांव म्हजो भावार्थ म्हज्या स्वार्था खातीर म्हजो फायदो संपूर्ण करते खातीर हांवें उपयोग करचो न्हय. But I will surely use faith to produce the fruit of love in other people's life. खंडीत जावन हांवें भावार्थ मोगान वापरूंक आसा हेरांच्या जिवितांत फळां हाडचे खातीर. Father, is it satisfied now? येस येस 100%. So if you got active faith, you will prove it with your love. जर तर Faith तुका works through love. कित्याक भावार्थ आसा तर तो कार्य रूपाक घालीजे मोगा मारिफात. Okay, my time is up. I've left half an hour grace period for you all to say the prayer. Praise God. ओके प्रेज गॉड. Any questions before we wind up? आणि मुग्धांच्या पहिले काय म्हणी तुमका सवाल आसात निमाण एक अवकाश आसा आयच्या दिसा. And next month I'll be in Bangalore, sure, for sure. खंडीत Praise God. नेक्स्ट महिन्यात हांव हांगा आसतलो. प्रेज गॉड. On the 8th of December, I'll be there. हांव चिंता 8 तारीखे जावन नेक्स्ट रितीर स्टार्ट 9th मंगळारा 9th 10th आणि 11th 3 दीस 3 days. Oh, it's not starting on 8th. Not 9th Tuesday 9th. Oh, I booked my ticket on the 8th. Okay, not a problem. 3 days. Okay, no problem. हा Any question, Baba? काही क्वेश्चन आसा तुमका सवाला? So, I will- Brother Peter, you can make a closing prayer. नागे हा कले असा गेला एक क्वेश्चन असा गे. Okay. My 5 children in Bombay, my relation is not good. How can I रिस्टोर bring your store? What is he saying, Peter? 5 भुरगी भायर आसात गी बॉम्बे पूण आमचो संबंध सारको ना हांवें कशें तांकां पाटी हाडचें. You don't try to change anybody. You just keep planting good seeds in each one's life. That's all. तुवें कोणायकी बदलावन करची गरज ना पूण तांच्या जिवितांत बऱ्यो बियो घालूंक सुरू कर मोगाची. Don't speak a single word against them. तांच्या विरोध Don't judge them. Don't condemn them. एक उतार नकारात्मक दुसरोंचे उतार उलय नाका. Continue to speak your faith that they have all changed and start reaching out to other children. What you do to others, God will make it happen to you. तांच्या विशयांत बरेच उलय तांकां बरेच कर बरेच चिंत भावार्थान तांचे पासून माग आणि त्याच समस्यांत असल्या भुरग्यांक वचून तू बुजोवन दी देवाच्या उतरा मारिफात. Go and reach out to other children and do good in their life. तसेच दुसऱ्या भुरग्यांतय वचून तांच्या जिवितांत ही बरी कामाची बियो घाल बरी कार्य कर. Use the gift of tongues and the gift of roaring in your prayer life. तुझ्या मागण्याच्या जिवितांत बासाचे देणे आणि गरजाने ते उपयोग कर. You'll see the change taking place. तू तेन्ना तू पळयतलय तांच्या जिवितांत बदलावान येवची. The first thing is you need to change, then everything will change. पहिले संग जावन आसा पहिले तुवें बदलूंक आसा. Don't try to change somebody, you change yourself first. Automatically other things will change. केदाळा पहिले तांकां बदलूंक प्रयत्न करनाका पहिले तू बदल त्या जाल्यार तसो फळ लावन तेय बदलावान तुका पळोवंक मेळटा. Anybody else? Some bondage is there. Some bondage is there, my children. Can I use for roaring? When you said some bondage is there, that thinking itself is wrong. कित्याक तू ती बॉन्डेज या बंदड आसा म्हणून ते सांगताय जाल्यार ते तुझे चिंता पासून सुख. Because the Super. Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता जो कोण ताच्या काळजांत चिंता तसो तो जावन आसा. Abraham had no children, but God called him father of many nations, and he believed that he's the father of many nations. अब्रामाक भुरगीं नाटले
पूण जाल्यारय देवान सांगले तू जायत्या जनांक असो बापाय म्हणून त्या प्रमाणे झाले. Abraham changed his thinking that he is the father of many nations. ताने अब्रामान काले गेले ताचे चिंता अब भुरगी नातलेले तावन जायत्या जनांक असो बाप म्हणले ताने ताचे चिंता अब बदलले. That faith changed everything. ते त्या देखून तसो भावार्था वरवीं ते ताचे ते बदलावान पळोवंक मेळ्ळी. Now you cancel that seed and cancel the words and cancel the thoughts that there is bondage in your children and start saying that your children are blessed, anointed, and each one's lives are completely transformed and changed in Jesus' name. ताच्या बदलाक ते अरियेक तू कॅन्सल कर. जेजूच्या नावार तांचे ते बंदड असा समस्या असा ताच्या बदलाक जेजूच्या अभिषेकान बदल्यात मोगान बदल्यात देवाच्या उतराची सीड घाल. त्या दाळा तुझ्या जिवितांत बरेपण पळोवंक मेळटा. So when you start speaking faith, faith will bring the evidence. कित्याक तू भावार्थ उलयतना ताच्यो साक्ष या प्रूफ तुका पळोवंक मेळटा. Is that clear, brother? आता तुका समजले? Yes, yes, brother. येस येस. Anybody कोणी else? आळ्यांग आसा ब्रदर? Good afternoon, brother. I just want to ask, when Jesus walked this earth proclaiming the good news, there was no denominations or anything. He just proclaimed the truth. How the concept of denominations came up means, now that you touched on that, saying that Protestant, that and all. So how that came up? Just a simple question. जिजू असताना जिजून सुवार्ता प्रगट केली त्या दाळा चड पंगड विंगड नटले तर आता कसे ते जायते पंगड पुरा असा जाले म्हणून. Each one has got his own belief and began to make his own church. But Tani- Jesus came to build his own church on the word. तानी To live on the word. तानी तांचेच एक सत्मानान तांच्याच अभिप्राय वयर तांनी बांधले जावन There आसा. are every day new denominations are coming because of difference of opinion. कित्याक जायते असले पंगड जाता म्हळ्यार एकल्याचो अभिप्राय दुसरो एकामेका ताळ पडनात तांचो तांचो ओन अभिप्राय असल्या वरवीं पूण जेजून You पंगड focus बांधलो on being a doer of the word and walk in holiness. That is very important. गरजेचे कोण देवाचे उतरा प्रमाणे चलता आणि पवित्रपणान जीवनचे ते गरजेचे जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. आणि कोणी आसात? सवाला काढून घरा वचनाकात खाली करांगात. होय तुमचो कंत हुस्को मजे सोडनाकात. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, brother, you can make a closing prayer and then we can wind up. ओके. Or you can continue. You can continue and make the closing prayer later on, because anyway it's stopping at 12:30. So I'll take leave. Okay. ओके. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू ब्रदर. Praise God. Thanks everybody. Love you all from Love you. Ranchi. God bless you all. Yeah, we'll meet next month. Yeah, Praise next God. month. Yeah. Thank you, brother. Praise God. Okay. Okay. Praise God. आता आम्ही सकाळी जाऊन जायते ब्रदर अमरिपात आम्ही शिकल्या होय गे. प्रत्येक जाऊन ब्रदर उलयलो कुटुंबा जिविता विशयांत. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळ्ळी तसाचे कुटुंबा जिवीत मेन फाउंडेशन म्हणून. कित्याक आमकां गोत्ता पवित्र पुस्तकांत देवान पयले कुटुंब रचले वय गे. आदाम आनी येवेक कितें कारण जावंक पुरो देवान पयले कुटुंब रचूंक कारण कितें? फाउंडेशन कारण कितें? देवा कशे तरेन येत आसले न्ही मनजाती बरी आमकां सिंपली.
कित्याक देवान आदाव आनी एक करणे कुटाम पहिले कित्याक रचले? तुम्ही पळया आज या संसारांत इतले समस्या येवंक कारण कितें म्हणल्यार कुटुंबा वरवीं. कित्याक म्हणल्यार हांव कुटुंबाक पयलो प्रेफरन्स दिता म्हणल्यार जर तर कुटुंबांत असल्या आवय बापायनी तांची जबाबदारी पाळली तर देवाच्या उतरा प्रमाणे देवात येऊन जियेते जर खंडीत जावन तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान असते वैगे. आज या संसारांत इतले वाईट जाता, या तुमकां कळीत आसा, लुकसाण, क्रायम, मर्डर, अत्याचार. एका कारण कितें म्हणल्यार हर एक ती व्यक्ती कुटुंबांत जावन आयली वैगे भुरगीं. जर तर आवय बापायन त्या जाग्यार देवाच्या उतरांत तांचे घराणे बांदले तर तांणी पश्चातापावन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली तर आमच्या जिवितांत आज ती फळाई बरी आसती असली वैगे. आम्ही पूर्ण आज ब्लेम कोणा करता भुरग्यांक वैगे. पूर्ण देवाक जावं अर्गा देवान आमकां जायत्यो वाटो आज आमकां कळीत केल्यात. पयल्यान पयले कुटुंबा जिवीत बरे जायचे तर देव अशें येता पयल्यान पयले आपल्या गवांनी काले करीचे आपल्या बायलेचो मोग करूंक आसा. खाली बायलेन गवान केल्यार मात्र पुरो गी दोगांयनी एकामेका करूंक आसा आणि एकामेका दोगांयनी मानान लेखोंक आसा, एकामेका गौरवान लेखोंक आसा. ताचे अस्कत काय वेळार गोवान या बायलेन एकामेका सुदारून वचोंक आसा वैगे. आता कुटुंबा जिवितांत पळया कोणी दोगांय एकदम परफेक्ट असतात गी साधी आसा गी. देव पळया एक करतना कुटुंबांत एक उणेपण आसता, हरी एकले थंय आसा. आता म्हजे थंय जावंक पुरो, तुमच्या जिवितांत पळया, तुमच्या सांगातीच्या जिवितांत पळया, कोणी परफेक्ट म्हणलो कोणी ना. परफेक्ट म्हणलो कोण? देव मात्र वैगी. केदळा देवाक म्हज्या जिवितांत हांव पयलो स्थान दिता. या देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करता ताच्या कृपेन, तेन्ना मात्र तो मोग हांव हेरांक दिवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आमी वडोळ शिकल्या आमचो भावार्थी काम करता मोगा मारिफात वैगी. जायते उदाहरण आमकां दिले ब्रदरान. जर तर हांगा सगळ्यो संगत्यो आसात, हे हरी एक आसा टीव्ही बॉक्स हरी एक आसा. जर तर तो एक फ्यूज वायर असता वैगी इलेक्ट्रिसिटी, तो गेल्यार हरी एक संगत्यो काम करतात गी. त्याच प्रमाणे मोग म्हणल्यार त्या एका फ्यूज वायरा बरी. जर तर तो फ्यूज गेलो मोगाचो, तुमच्या जिवितांत कितलेय मोलादीक कितेंय आसूं पुरो, दुडू गौरव नाव हरी एक आसूं पुरो, खंयचेय कार्याक उपयोग करूंक जायना. केदळा मनसर तो मोगाचो फ्यूज तुम्ही घालनात तितला मनसर आमच्या जिवितांत ती देवाची सकत वळोवंक साध्य ना. तुम्ही पळयल्यात की वायर करंटाची पळयतना काय दिसता की तातून तातून करंट आसा. कशें कळटा करंट आसा म्हणून? केदळ आमी आपडता या टेस्टर कडून पळयता तेळा मात्र आमकां कळी जाता वैगी. बायलान अशें पळयतना खाली एक वायर वैगी. तशेंच देवाचो मोग देवाचो भावार्थ म्हणल्यार त्याच रितीन पळयतना आमकां ते एक खाले पळोवंक खाले भावार्थ मोग खाले कळला. केदळा तो आमी अनुभव करता, ताचे एक कोटान जियेता आणि भावार्थान सत मानता आणि कार्य अर्पाक घालता, तेन्ना ताची सकत आमच्या जिवितांत अनुभव करता. कशें पळय ते करंट वायर बायल्यान पळयल्यार आमकां एक सिंपल दिसता. जर तर आपटीन तेदळा मात म्हाका ताची सकत कितें म्हण कळटा. त्याच रितीन देवातय हांव एक जाल्ल्या वरवीं, देवाच्या त्या मोगान आसल्या वरवीं, देवा सांगाता भावार्थान हांव सत मानून जियेल्ल्या वरवीं तेदळा ती देवाची सकत त्याच रितीन म्हज्या जिवितान काम करची हांव पळयता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून उडास दवरया. आज आमच्या भुरग्या बळांक आमी पयल्यान पयले देवाच्या उतराचेर तांचे जिवीत बांदून हाडूंक शिकयचे. जायते पटी आमी संवसारी रितीन तांकां हरी एक संगती दिता वैगी. म्हजो भुरगो डॉक्टर जायचे, ते जायचे, भायल्या गांवाक आसाचे, हरी एक बरें आशा पाड म्हणून हांव. पूण गरजेचे कितें? जर तर तो तुमचो पूत भायर वचून
ते देवाक पसंद नतले या संसारी रीतीचे जिवीत जियेत जाल्यार तांतून तुमका काय म्हणी तो कितले जोडल्यारी नाव जोडल्यारी तुमका काय बरेपण मेळटा? मेळटा गे? संतोषान तुमका समाधानान जिवंक जाता? जर तर तो व्यक्ती कामाक काम ना जावंक पुरो, नाव जावंक ना पुरो जाल्यार तो हरी एका क्षेत्रांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार ताणे केल्ले बरे कामा वरवीं कितल्या ताच्या आवय बापायक खुशी समाधान मेळटा की ना? पूण आमी खंयचे आशेत आमी खंयच्या फाटल्यान आसा? ताकाच देवाचे उतार काले म्हणटा, पहिले सदां काम, पहिले सदां पैसे, थोडे पहिले सदां मान आणि गौरव. वय देव सांगता, पूण हांव काले सोदून आसा. पूण देवाचे नियम म्हणल्यार इन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार ते देव काल सांगता ते आम्ही करीचे. वय गे देव काल सांगता पहिले सदां देवाचे राज आणि ताचे नीतिवंतपण, तुमचेय न्ही. तेन्ना तुमका कितें जाय हरी एक तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुम्ही अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया. त्या देखून देव दिताना हरी एक इन्स्ट्रक्शन दिता, ते तुम्ही पाळिना जाल्यार तुमच्या जिवितान बरेपण पळोवंक जायना. वय गे खंडी जावं साध्य ना. आता सांगला तुमचे मागणे फळादीक जायचे जाल्यार तुम्ही काले करीचे? तुमच्या बायलांचो मोग करीचे, तांकां मानान गौरवान लेखीचे. त्यांची अस्कत काही असल्यार ती अस्कत काही तुम्ही सोसून वरीचे. त्या दाडा मात तुमचे मागणे फळादीक जाता. जर जर हांव ते फॉलो करिना, देवा लागीं दिसांनी मागल्यार तसो फळ म्हज्या जिवितांत मेळना. कित्याक हांव चड कळ जावन आसा. त्या देखून ओडो सांगल्या बरी ब्रदरान, आमी जायते देवा मुखार येवंक हेरांक बदलूंक न्ही, पयल्यान पयले हांवें बदलूनचो व्यक्ती जायते. केदळ हांव म्हाकाच बदलून घेता म्हज्या सक्तीनी न्ही, देवाच्या उतराच्या सक्तीन पवित्रत्म्याच्या आदारान. तेन्ना मात म्हज्या जिवितांत जाल्ले बरेपण पळोवन हेरांतय बदलावन येता. काल आमी येताना एक बहीण आसली, ती म्हणाले आज आमच्या कुटुंबाची हरी एक भोवपणी या उतराक आयल्यात. पळया, प्रेज गॉड. आम्ही म्हाका ऐकून बारी खुशी जाले. आम्ही चिंतलो म्हजे कुटुंबाच्या निसक्तांनी एक दीस जास्त बरी येजे म्हणून. प्रेज गॉड, हालेलुया. म्हळ्यार पळया केदळा तिने कितें शिकले, तिच्या जिवितांत आपणायले आणि ती मोगाची बियो घालूंक सुरू जाले, ताचे फळ जावन हरी एक कुटुंब आज देवातय आयले. ताका देवाचे उतार कितें म्हणटा? सोम्या देवाचेर भावार्थ दवर तू आणि तुझे घराणे. त्या देखून आज तुमका ह्या जाग्यार तुम्ही आसात जर हरी एकल्याच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात, हरी एक जायतो देवातय ना न्ही, देवाच्या उतरात जायते पयस आसात, सतत पयस आसात, संसाराक लाभून जीवन आसात. आता आमचे कितें काम म्हणल्यार या 4 दिसांनी आम्ही कितें शिकला ते आमच्या जिवितार आता वेळ कार्य रूपाक घालचो. या 4 दीस तुमकां हांगा बारी बरे जाले. वय आयकूंक तुम्ही सिंपल हांगा जावन गेट येवन भायर वसा. हांव डेली ते अनुभव करता. हांगा आसतना म्हाका भारी बरें जाता. घरा पावतना एकलो इल्ल चडून गेल्यार काल जाता. तो जावन असा वेळ तुमच्या जिवितान तुवें काल शिकलाय ते कार्य रूपाक घालचे. केदळा पहिले तुझ्या घरांत काल शिकलाय ते प्रॅक्टिस करताय, देव पळोवन आसता. जर तर तू घरांत ते प्रॅक्टिस घालूंक चलवलाय, बिलकुल तुझ्या भायर येवन करूंक साधना. भायर केल्यार तू लोकांच्या दृश्टे खातीर मात करताय, नाही खऱ्या काळजान खऱ्या मोगान. केदळा तुझ्या खुद घरांत तू प्रॅक्टिस करताय, देव तू एकलो आसून न्ही, कोणी आसता नाही, तू एकाच तरेचो मनोभाव आसता. सायडा पेटी काले जाता आमचो 4 जण असताना एक रीत. वय गे एकलोच असताना हरी एक तुम्ही चिंतात काय कोणाक कळी जायना. पूण हरी एक कोण पळयता? देव तुझे बैले कार्य पळयता की काळीच पळयता. त्या देखून 4 दिसा जावन तुम्ही हांगा खाले बदलूंक आयल्यात. देवाचे उतर ऐकून ऐकून तुमचे चिंता बदलून ही माती तुम्ही आता तयार केल्या. वय गे तयार केल्या मात्र नाही, जायत्यो बियोही आता पडल्यात देवाच्या उतराची. आता तुमचे काम काले आता किती ऐकायला घरा वसून प्रॅक्टिस कसे करतात. आता तुम्ही एक जड लायले म्हणजे द्या, जर तर तुम्ही ताका उदक घालिनात, ताची जतन करिनात, तातूंत आमकां फळ अशें जाता की
केदाला तुम्ही निरंतर ताका उदक घालतात, ताचे रक्षण करतात, या काले म्हणटा वही काले बांधून ताका प्रोटेक्शन दितात, त्याला तसं वेळ येताना आपापीस ते वाटता, जड जाता, रूख जाता आणि फळां येतात. त्याच प्रमाणे आता बियो तुमका दिल्यात, त्या बिया सांगाता तुम्ही वेळ कसूंक आसा, ताका उदक घालूंक आसा, ताका आम्ही अर्घ दिवंक आसा, सड आणि सड देवाच्या उतरांत आम्ही वेळ कसूंक आसा, स्वताची शिकोवण आम्ही परत परत ऐकूंक आसा, तोंडांनी आम्ही उतरां उलोवंक आसा, भासाच्या देण्यांनी उलोवंक आसा, गरजोने आम्ही घालूंक आसा. साध्य जाल्यार झूम मिटींग आसात, आम्ही हर एकाक जॉईन कनेक्शन जाऊन तू रावूंक आसा हर एका वेळा, खाली आयतारा मात्र नाही, आणि नेक्स्ट म्हणजे 4 दिसां मात्र नाही, खाली शुक्रारा मात्र नाही, हर एका वेळार तुम्ही देवाच्या उतरा सांगाता असल्यार त्याला काल जाता त्या उतराक सकत असा तुमचे चिंताप बदलूंक. तर तुम्ही त्या उतरा सांगाता वेळ करसिना जाल्यार हांगा तुम्ही 4 दिसांनी ऐकले तुमच्या जिवितांत फळ येता म्हणून सांगूंक जायना. ताका जेजू म्हणटा बऱ्या सुवात्यार पडले बी 30, 60 आणि 100 वांट्यांनी फळां दिले. कित्याक इतले व्यत्यास 30, 60 आणि 100? बियांत प्रॉब्लेम आसा की खंयच्यार प्रॉब्लेम आसा तर? बी अविनाशी बी वैगी बी एकच सारख्याची, पूण हांगा कितें कारण व्यत्यास 30, 60 आणि 100 वांटो? सुवात नाही कितले मरिफात जर तर तुम्ही देवाच्या उतराक 30% गुणिल्यार ताचे रिझल्ट 30% मात. केदाळा तुम्ही देवाच्या उतराक प्रमाणे तुमच्या आलोचने 60% मात चेंज केला, त्याचे फलितांश तितलेच. केदाळा तुम्ही देवाच्या उतराक 100% गुण दितात, म्हळ्यार तुमच्या सक्तीने ऐकून ऐकून पळयतात पण सक्तीनं त्या मात तुमच्या जिवितांत 100% फळ दिवंक दिता. एक्झाम्पल तुम्ही आता एक वॉशरूमाक वसा, एक बाकेट दवरा, लो गुंड्या टॅप कितले उदक पडटा? तुम्ही कितले गुंडिल्या त्या मापान उदक पडटा वैगी, आणि इल्ले जोर गुंडया कितले पडटा? खंयच्या मापान तुम्ही गुंडेला त्या मापान उदक पडटा वैगी. फास्ट फुल्ल दवरा, त्याला बालदी कशे भरता? खंयच्या मापान तुम्ही गुंडेतात त्या मापान बालदी भरता. त्याच प्रमाण कितल्या प्रमाणे तुम्ही देवाच्या उतरांत निरंतर वेळ कसितात, पवित्रात्म्याच्या सक्तीने तुम्ही देवाचे उतार चिंता बदलितात. चिंता बदलूचे म्हळ्यार देवाचे उतार आमका दोळ्याक दिसना वैगी, दोळ्याक आमच्या प्रॉब्लेम दिसतात. एक्झाम्पल दिवचे, पिढा आमका दिसता बघता, पण उतार काय सांगता ताच्या गायनी पूण तुझ्या आता चिंता खंयच्याक तू टॅली करताय म्हणून, खंयच्या सांगाता तू वेताय म्हणून, तुझी चिंता कितें बघता भावाना सांगाता वेताय की या भावार्थांत कितें दोळ्याक दिसना ताच्या सांगाता लागू करताय की म्हणून. केन्ना म्हणसर हे चिंता तुझे बदलाना, तुझे ते कल्पन येना देवाच्या उतरा प्रमाणे, त्याच्या म्हणसर तुझ्या जिवितांत ते फळ पळोवंक जायना. आम्ही खाली शिकल्या वैगी कल्पन करचे, इमॅजिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशे लास्ट टाइम आमकां ब्रदरान एक टेस्टमनी दिली वैगी, ताणे दोळे उक्ते कर म्हणटाना दोळे उक्ते केले वैगी. ऍक्च्युली काय म्हणले ब्रदरान, तिका समजोना केदाळा तिका हे सत कळी जाले, भितरले तुझे आत्मीक दोळे उगत खंयचे बाहिले नाही, त्या भितरल्या दोळ्यांत तू पहिले पळय, तू काले सांगताय, काले उसारताय, काले आशेताय, ते पहिले तुझे आत्मीक दोळ्यांत पळय. ते त्याला मात किती आत्मीक आसा तुझ्या दोळ्या मुखार पळोवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून हे 4 दीस तुम्ही तुमका जायच्यो बियो दिल्यात, कळले की. आता हे ताचे सांगता वेळ कसो कोणाचे काम? तुमचे. खंयच्या मापान ताच्या सांगता तुम्ही वेळ कसितात, परत परत ऐकातात, त्यातनं मात तुमच्या जिवितांत त्या मापान तुम्ही फळ दिता. बियाक दुसोंक जायना, कळले की. त्या देखून इम्पॉर्टंट गरजेचे जावन आसा आम्ही दोळ्याच्या दिशेन जिवनचे व्यक्ती नाही, आम्ही भावार्थाच्या दिशेन जिवनचे व्यक्ती जायचे. त्या दळा मात अरियेक देवाक मानवाता, आणि तो भावार्थी कसो काम करता? मोग. मोग जावन आसा अरियेकाक बुन्याद. मोग म्हळ्यार उडास दोरा देवा सारक्याचो मोग, निस्वार्थी मोग नाही, मनशा सारक्याचो. प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. ओके, आता नेक्स्ट अनाउन्समेंट मागीर हा होय. आता आयच्याक आमची 4 दिसाची रितीर आता हांगा केद जाता जेवण उपरांत तुमी घरा वचयत. आता मुखली आमची रितीर 9 तारीखेर उडासोरा डिसेंबराच्या 9 तारीखेर आनी 3 दीस आसतली. 9, 10, 11 सगळो दीस आसतले 3 दीस. पूण ब्रेस्तारा दीस ब्रेस्तारा पटागी सोमार मंगळार बुधवार वय की मंगळार बुधवार ब्रेस्त शुक्रार सकाळी तुम्ही घरा वचयत. कळले गे 3 दीस आसतले. सांगातास आमची कन्नडा रितीर आसा ह्या महिन्याच्या 11 30 तारीखेर. ती आमकां कळीत आसा 4 दीस आसा. कळले की कोणाक गरज आसा तांकां कळीत करा. कन्नडा कोणी समजनातल्यांक थंय वचून तांणी देवाचो मोग अनुभव करून दी. आनी आमकां थोडी मार्ग सूचना आमी काल सांगल्यात. आमी ते सांगिचे आसले पयले त्या देखून उडास दवरा परत आमी उडास करता. कितें म्हळ्यार आमकां वो तांणी जागो बऱ्या मनान दिला. त्या देखून वो सांबाळून वर्सो म्हजो आनी तुम्हा समेस्तांचे काम जावन आसा. त्या देखून आमचो उद्देश जाय ते एकच सांगा देवाचे उतार आयकूंक येवचे. ताच्या भायर आमचो उद्देश ध्यान वचोंक नजो. कित्याक आमकां कळीत आसा वो जागो बिझनेस वय गे तांचे एक बिझनेस आसा व्यापार आसा. ताका आमी अडकळ घालूंक नजो. आमचे ध्यान जाय ते फकत देवाचे उतार आयकोवचे उलोवचे. आमी डिस्कशन करचे. अवकाश मेळ्ळ्यार काही म्हणजे कुटुंबांत भायर वचून एकामेका आमी दिवचे. अवकाश मेळटा म्हण न्ही, अवकाश खंडीत आसात. पूण ह्या जाग्यार आमी सादारण तांणी तेंची आमी नियमां पाळची गरजेचें जावन आसा. सांगात आसा आमकां कळीत आसा हांगा लागसार काले आसा बरें पळयतना सुबीत दिसता. संजय येतना लोक तेणे येतना आमकां आशा जाता वय की दयेकन हांगा आयले आनी ती एक बाउंड्री गेल्या वय की ती बाउंड्री मोड न्ही गेल्यात. प्रेज गॉड. त्या बाउंड्री कित्याक गेल्या म्हळ्यार हांगाच्यान दिशीन बसोंक नजो म्हूण. कळ्ळें की त्या देखून नेक्स्ट तुमी येताना उडास दवरा आनी येताल्या की आपूण येताल्या की त्याच उद्देशान तुमी सांगा तांकां तुमी आयल्यात फकत देवाचे उतार आयकोंक आनी शिकोवंक. त्या देखून दिशीनेचे मागीर ते तुमी भायर गेल्या उपरांत कालेकर आमी इसारिना. आमकां इसारोंक की हक्क ना. कळ्ळें की कित्याक हांगा कितेंय जाल्यार हांगा कंप्लेंट येता. कंप्लेंट आयल्या उपरांत तुमकां कळीत आसा लास्ट टायम कितें जाला. त्या कारणाक लागून आमची रतीरो जायते फावटी हांगा रावयच्यो पडल्यो. कळ्ळें की त्या देखून दयेकन आमचे लागीं तुमचे लागीं विनंती एकामेका आमी सुदासून व्हरया. कित्याक देवाच्या राजांत आमी सांगाता एकामेका वावर करया. ओके कळ्ळें. निमाणे एक काय म्हळ्यार रितीर जाल्लेस दयेकन तुमची कितें चेरा बसली एकामेका सायडीक ती मांडून दवरा. ओके प्रेज गॉड. आनी कोणाक कितें कांय सांगूंक आसा की प्रेज गॉड काय ना. कोणाक म्हणी आमच्या तर्फान कांय म्हणी उलयतना चूक जाल्यार आमी बोगसणे मागता. आमकां बक्षितात मो नेक्स्ट टायम येतात मो तुमी मात्र येतात घरांक घेवन हाडटात. हा प्रेज गॉड हालेलुया. आमी एक निमाणे एक मागणें करया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्घ दिता. हे फाटले 4 दीस ह्या जाग्यार इतल्या संतोषान आनंदान उल्हासान तुझ्या एकवटान तुझ्या हजारपणान आमी वेळ करशिल्लो. जायती सता तुवें आमकां उगडापी केली पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जायत्या भाव भयणी मुखांतर. ह्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. तांच्या मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयल्या पासून कितें सकड ह्या 4 दिसांनी तुवें आमकां शिकयलाय आमच्या जिवितांत ते कार्य रुपाक घालूंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां कुमो कर. सांगत आस दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सड आनी सड तुजे उतरांत वेळ कसूंक आमकां तूं शिकय. अशें सड आनी सड तुज्या एकवटपणान आमी रावून तुजे ते हजरपण तुवें दिवन तेजे शांती समाधान आमच्या जिवितांत अनुभव करून हेरांकी दिवंक फाव कर म्हूण मागता. सांगत आस आमी मागता ही रेतेर
4 दिसांतली इतली बरी तरान करूंक आमकां जायत्या जाणांनी याच्या फाटल्यान वावर केल्लो जावन आसा. जायते जण पयस जावन तांचे शरीर सोडून या जाग्यार येवन सुवार्थ आमकां प्रगट केल्या. सांगातच याच्या फाटल्यान आमचे टेक्निकल टीम आसा, सांगातच रांदपाचे, सांगातच हर एका रितीने कुमक केल्ले हर एकल्यांक तुवें धराळ आशिर्वादांनी बेसावांनी भरल्या बसत लांबावक दिवन तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान उल्हास भरून उमतोंच्या मापान फाव केल्या बसत आमी तुका अर्घ दिता. कशे ते याच्या पडद्या फाटल्यान वावर केल्ले जायते व्यक्ती आसात, तशेंच आमच्या जिवितांती देवाच्या राजांत आमी जायत्या संदर्भांनी पडद्या फाटल्यान वावर करता. असो फळ खंडीत जावन आमकां प्रतिफळ मेळटा. कित्याक तुजे उतर सांगता, जो कोण म्हजो म्हूण लेखून ताका एक कोप शेळे उदक दिल्यारी ताचे प्रतिफळ ताका सुखाशेने म्हणटाय. या उतरा प्रमाणे हर एकल्यांक तसो प्रतिफळ भरून उमतोंच्या मापान फाव केल्या बसत आमी तुका अर्घ दिता. सांगातच आमची मुकली जावची हर एक रित्यो देवाच्या राजा पसत देवाच्या महिमे खातीर हर एक तुज्या हातात समर्पण दिता. त्या हर एका रेतेरी घेवच्या लोकांक ते शिकोनदारांक हर एक तुझ्या अमूल्य रक्ताचे संरक्षण दिवचे बसत. सांगातच येतल्यांक हर एक अडकळे अवघड अनवरांतल्या राखून व्हरून तांणी वेळार येवन देवाचे उतर ऐकून ते सत मानून तांच्या जिवितांत खरी अर्पाक घालून तांच्या जिवितांत तुजो खरो संतोष आनंद अनुभव करचे बसत अर्घ दिता. अशे हर एकल्यांनी तुझे जे जिवी दिवचे उतर स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा जावन दिवन दी मागता. हे मागणे करता तुझे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके, समेस्तांक थँक यू व्हेरी मच. जेजू तुमचो समेस्तांचो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणी नवी आयल्यात या पयले फाटी आयल्यात या कोणायकी लिंक कांय येना युट्यूबाचेर जावं पुरो फेथ डिक्लेरेशन या रेट्रीचे जे हांगा बुक आसा या बुकार तुम्ही बरे येत तुमचे नाव आणि नंबर घालून हांगा दवरला. दयेकरून तुमची नंबर दिया, व्हॉट्सअप नंबर दिया. प्रेज गॉड. आणि कोणाक गरज आसा तांची नंबर जाल्यार तुम्ही घालयेत. प्रेज गॉड.